विश्व कोंकणी पुरस्कार ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ले आमगेल सर्व सोयऱ्यांनी सभागृहा भितर येवन आसन ग्रहण करका म्हणून विनम्र विनंती. आयची कार्यक्रमाक प्रशस्ती प्रदान करचे खातीर आयिल्ले मंगळूर युनिवर्सिटीचे ॲक्टिंग वायस चान्सलर प्रोफेसर जयराज जे अमीन हांणी आतां आमगेलो आसात. विश्व कोंकणीचे विश्वस्ताले तर्फेन आदर सम्मान स्वीकार करून आतां सभागृहा कडेन येत आसती. आतां थोडे वेळांनी विश्व कोंकणी पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ जाता. श्रीमती गीता वागले हांगेले नायकत्वारी श्री दुर्गा चंडे ಬಳಗ बंटकल हे महिला कलाविदांनी तुमकां सगळ्यांकय चंडे बोट्टून स्वागत केलेलं आसा. आनी थोड्या वेळांनी आमी विश्व कोंकणी पुरस्कार 2023 सभागृहा भायर आशिल्ले तुमी सर्वांनी भितर येवन बसका म्हण तुमगे लागीं विनम्र विनंती. I request Honorable VC to please sit among the audience as we invite you on the stage for handing over the awards. You are requested to come on the stage, sir. Thank you. सर्वांक नमस्कारू. फेब्रुवारी मासू येतस म्हणटना विश्व कोंकणी पुरस्कार म्हणलेले एक होड अप्रतिम विसरू जायना तसले एक कार्यक्रम येतस म्हणल्याक ह्या वर्षीचे हे कार्यक्रम प्रारंभ करचे फुडें विश्व कोंकणी चलो नईल वाट म्हणलेल्या विशयांतू अशें ही दृश्यावळी तुमी पळोवका तुमगेले गमन पर्दे कडेन कोरका म्हण तुमगेल्या निमगून घेता. समस्त कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन जावन 13 वर्ष भरले. 1995 इस्वेंतू मंगळूरांत चल्लले विश्व कोंकणी संमेलनांतू हाजे नांदी दवरलेले. विश्व कोंकणी सरदार म्हण नांव पाविले बस्ती वामनशेणे मम्मान हाजी खातीर कंकण बांदिले. तांगेले अविरत परिश्रम निमित्त 2009 इस्वेंतू विश्व कोंकणी केंद्र बांदूचे स्वप्न साकार जाले. हांतू महादानी डॉक्टर P. दयानंद पै हांगेले देणे अपार जावन आसा. हे 13 वर्सांतू विश्व कोंकणी केंद्र खंय पावला, कोंकणी भास संस्कृती समुदाय मुखार वरचे ध्येय कितले प्रमाणात यशस्वी जाला म्हणून आमी पळोवया. मंगळूरचे शक्तीनगरांतू उबे राबला समस्त कोंकणी लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्र. कोंकणी साहित्य भंडार विश्व कोंकणी ग्रंथालय, कोंकणी साधकांगेले स्फूर्तिदायक विश्व कोंकणी कीर्ती मंदिर, कोंकणी इतिहास आणि परंपरा दर्शिनी विश्व कोंकणी वस्तु संग्रहालय, हवा नियंत्रित सभाभवन,
ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಲ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪರಿಸಂವಾದ ಭವನ, ಭಾಷಾ प्रयोगालय, प्राचीन हस्तप्रती आणि पुस्तकांक डिजिटायझेशन करची व्यवस्था, विश्व कोंकणी संशोधना केंद्र, अत्याधुनिक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ आणि कोंकणी भाषिक जनांगेले सर्वांगीण अभिवृद्धी खातीर सेंटर ऑफ एक्सलन्स श्रेष्ठता केंद्र, विद्यार्थ्यांक, संशोधकांक, साहित्यकारांक राबचे खातीर एक सुसज्जित वसतिगृह व्यवस्थित रुपारी नियोजन जाला. मंगळूरांतू विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन केल्यानंतर कॉर्पोरेट लीडर श्री टी.व्ही. मोहनदास पाय हांनी विश्व कोंकणी केंद्राक आयले. हांनी आयिल्ले नंतर आमगेलो कोंकणी समाज एक बलिश्ठ समाज जावच्याक आमी कसकसन करता म्हणून विजन 2030 म्हणले एक प्रोग्राम घालून आमकां कार्यक्रम घालून दिलो. आमगे समाज एक ग्लोबली डॉमिनंट समाज जावता. त्या म्हळ्यार विश्वांतू आमी राबोनो ताकदवार जावन मुखार येवता. मुखार येयल्यार आमगेले आयडेंटिटी, आमगेले मूळ केन्नाय आमी विसरचना. विजन TVM 2030 आशय विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलपणारी कार्यगत जतस. विश्व कोंकणी केंद्र आज एक युनिव्हर्सिटी वरी काम करतस. युनेस्को मार्गदर्शी प्रकार कोंकणी भास आणि संस्कृती मुखारची पिळेक सांबाळून दवरचें हें काम म्हत्वाचें. आमी काम मानून घेवन भारत सरकाराचे संस्कृती सचिवालय, कर्नाटक सरकार तशी गोंय सरकारान अनुदान दिवन आमकां पाठिंबो दिला. कोंकणी सांस्कृतिक परंपरा दाखलीकरण, बहुलिपी समस्या सुधारण करचे कोंकण वर्टर लिप्यंतरण तंत्रांश, मध्यकालीन दस्तावेज पुस्तक 5 लाख पानांकय चड डिजिटायझेशन करून अंतर्जालार रिपॉझिटरी स्थापना, कोंकणी भाषेचे वैविध्यमय बोलिंग, अनुदान भाषाशास्त्रीय नदरेन दाखलीकरण, कोंकणी लोकांगेले DNA आधारित संशोधन, कोंकणी रंगभूमीचे इतिहास इत्यादी महत्वाचे संशोधना कार्य संपन्न जाला. कोंकणी भाषेचे उदरगतीक कोंकणी शिक्षण प्रमुख असून कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्रात संशोधन, सद कोंकणी धांची क्लासा मेरेन वेगवेगळ्या शाळे भितर कोंकणी शिकोवच्याक शिक्षकांक नेमणूक केली. तशीच ह्या 12 वर्सां भितर 4,500 विद्यार्थ्यांक कोंकणींतून आमी साक्षर विद्यार्थी वेतन आनी पुस्तक दिवन कोंकणी शिक्षणाक उमेद वाडय. शाळे भितर कोंकणी साहित्याचे वाडावडे खातीर विश्व कोंकणी साहित्य समारोह चलोवन हाडटा. समारोहांतू कोंकणी साहित्य, समाज आणि समुदायांचेर विविध विचार गोष्टी, परिसंवाद आणि चर्चासत्र चलता. श्रेष्ठ कोंकणी साहित्य रचयितांक विमलाबाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, साहित्य समारोह पुरस्कार, जीवन सन्मान, कोंकणी साहित्य, बस्ती समाज आणि समुदायांचे सेवा, विविध विचार प्रदान करून परिसंवाद आणि चर्चा, कोंकणी रत्नकोश, परिचय कोश, कोंकणी साहित्याचे अनुवाद प्रकाशन, कोंकणी बालसाहित्य प्रकाशन अशी भरपूर पुस्तकांची प्रकाशन विश्व कोंकणी केंद्रात आणि समुदाय विजन सेवा महत्वाचे कार्यक्रम म्हळ्यार विश्व कोंकणी विद्यार्थी कोंकणी साहित्याचे कोंकणी बालसाहित्य प्रकाशन अशी भरपूर पुस्तकांची प्रकाशन विश्व कोंकणी केंद्रात विजन सेवा कार्यक्रम म्हळ्यार विश्व कोंकणी विद्यार्थी कोंकणी साहित्याचे कोंकणी बालसाहित्य प्रकाशन भरपूर पुस्तकांची प्रकाशन विश्व कोंकणी कार्यक्रम म्हळ्यार आमगेल युवजनांक कौशल्य तरबेती दिवचे खातीर स्थापन केल्ल्या क्षमता अकादमी द्वारा सुमार 40,000 मानव दिवसांचे चड कौशल्य तरबेती कार्यक्रम आयोजन केले. विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन आणि कौशल्य तरबेती घेतील विद्यार्थी आज विश्वभरारी यशस्वी जावन दिवची उन्नत स्थान स्थापन केल्ल्या क्षमता अकादमी स्वयंप्रेरणा 2014 विश्व कोंकणी तरबेती कार्यक्रम स्थापन केले. आज विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन कौशल्य तरबेती यशस्वी अलुमनांगेले आज पाठीवर हाडटा. यशस्वी साधकांनी तांगेल जीवनपथ दाखोवन दिवचे प्रेरणा कार्यक्रम आधार मुखार व्हरचे विश्व शिक्षा मेंटरिंग कार्यक्रम स्थापन इत्यादी अनेक योजना विश्व कोंकणी असोसिएशन चलयता. पदवी शिक्षण घेवचे युवजनांक उद्योगशील करचे क्षमता युनिटी अंतर्गत कार्यक्रम आणि प्रेरणा
2030 दिसाचे विश्व पोवर्टी कार्यक्रमात अनेक विश्वविलास कामाचे पदवी शिक्षण योजना क्लासेस हे कार्यक्रम शिक्षण चळवळी अत्यधिक सीए इंटरमीडिएट अनेक समाजाच्या दुर्बल समुदायांचं कम्युनिटी डेव्हलपमेंट वर्कशॉप कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बृहत प्रमाणाचे सोशल कार्यक्रम सर्वे कौशल्य अभिवृद्धी आणि विद्यार्थी वेतन देऊन असले सामाजिक जाऊन आर्थिक जाऊन मागशेशिले समुदाय समाजाच्या दुर्बल समुदायांचं कम्युनिटी डेव्हलपमेंट वर्कशॉप श्री कॅपॅसिटी प्रोग्राम बृहत प्रमाणाचे सोशल कार्यक्रम कौशल्य अभिवृद्धी अनेक समाजातील कार्य विश्व कोंकणी केंद्र सामाजिक जाऊन आर्थिक जाऊन प्रतिभाशाली समाजाच्या सानुप्रयोगाचे समजून काढचे माणिक्य गिफ्ट एक्सचेंज कार्यक्रम आई मंचांक व्यापच्या कार्यक्रम अनेक समाजातील कार्य अत्याधुनिक लाईफ स्टुडिओ स्थापन तरी विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे विंगड समुदायांचे कार्यक्रम विंगड कोंकणी बोली विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यक्रम अनेक सरदार बस्ती वामन अत्याधुनिक स्टुडिओ स्थानिक विश्व कोंकणी वाहिनी बस्ती वामन श्री टीव्ही मोहनदास साकार करते दिशेने आम्ही काम करतो विश्वांतोची आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली समाज बांधचे हे काम तुम्ही भागीदार विश्व कोंकणी केंद्रावर सर्वांगीण साकार करते दिशेने आम्ही काम करतो विश्वांतोची आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली समाज बांधचे हे काम तुम्ही भागीदार विश्व कोंकणी केंद्रावर सर्वांगीण साकार करते दिशेने आम्ही काम करतो विश्वांतोची आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली समाज बांधचे हे काम तुम्ही भागीदार विश्व कोंकणी हृदय मनाचे संतोष जीवचित असली ही घटना आमगे साहित्य भाषा संस्कृती पर समाजमुखी संस्था जावनो कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र विशाल मनाचे सहृदयाचे काम जलेले कोंकणी समाजांतुले उत्तम साहित्यकारांक आणि सेवक क्षेत्राचे साधकांक विंचून काढून पुरस्कार भास सम्मान करून साहित्य प्रतिंद्र सेवे विशाल मनाचे साधनाचे काम जलेले आम्ही कोंकणी गौरव समाजांतुले भोगचे अभिमान साहित्यकारांक आणि सेवक क्षेत्राचे साधकांक करंचून काढून विश्व कोंकणी पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम साहित्य केंद्र सेवे विशाल मनाचे अमूल्य संपत्ती आम्ही रोचाक वड्डोचाक प्रत्यक्ष रूपारी योगदान दिल्लेले साहित्यकारांक आणि सेवा मळले दैविक गुणधर्मान समाजांतू वळख स्थापणूक केलेले मान मनशांक सन्मानित करचे खातीर विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार बस्ती वामन शणे सेवा पुरस्कार दोन्ही डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार डॉक्टर पी दयानंद पै अनुवाद पुरस्कार असले पुरस्कार आजी हस्तांतर करता सती शतमान तुकुनो कोंकणी म्हणल्यार भास आमगेली अदम्य शक्तीचे प्रतीक जावन आसा आमगेले अस्मिताय जावन आसा कोंकणी प्रती आमगेल मोगू कितला सुका कोंकणी प्रती आमगेल अभिमानू कितला सुका तितलोय मोगू एक कवितेंतू अनावरण करच्याक श्रीमती शकुंतला आर शणे हांनी एक कविता बरयल्या श्रीमती शकुंतला आर किणी हांनी एक कविता बरयल्या ताका श्री मुरलीधर कामत हांनी ताळो सजयला आतां विदुषी कुमारी मेघा पै हांनी सुरताल संगीत शाला हाजी निर्देशकी हांनी गायता सती हांगासचे सान होड कोंकणी अभिमान मन हें आयकता सती कुमारी मेघा
संस्कृती आमची जिणेची रीती, जिणेची रीती. कोंकणी जय कोंकणी, मोवाळ मधुरवाणी, बरी भासने ती संस्कृती आमची जिणेची रीती, जिणेची रीती. विविध जनाले मातृभाषिणी, विविध जनाले मातृभाषिणी, जियेता एकामेका तुझे आंगणी, रागद्वेषुना तुझे बोलतणी, सोशिकपणाचे मूर्त रूपिणी, रागद्वेषुना तुझे भोवतणी, सोशिकपणाचे मूर्त रूपिणी. कोंकणी जय कोंकणी, मोवाळ मधुरवाणी, बरी भासने ती संस्कृती आमची जिणेची रीती, जिणेची रीती. कला विशारद प्रख्यात, शिक्षण शेतानी पारंगत, कला विशारद प्रख्यात, शिक्षण शेतानी पारंगत, कृषी कार्यांतुय सदा निरत, व्यवहारांतु अति निष्णात. कोंकणी जय कोंकणी, मोवाळ मधुरवाणी, बरी भासने ती संस्कृती आमची जिणेची रीती, जिणेची रीती. मधुर बोलानी मृदू चाल, एकमेळीचे गुणशील, मधुर बोलानी मृदू चाल, एकमेळीचे गुणशील, जीवन चलते अनवरत, निरत निरंतर विश्रांत. कोंकणी जय कोंकणी, मोवाळ मधुरवाणी, बरी भासने ती संस्कृती आमची जिणेची रीती, जिणेची रीती. कोंकणी आवसून सुमार 40 चड समुदायांक पटोवन दवरून तांकां तिगेली हृदयाची भास शिकयल्या. असल एक सुंदर विशय ह्या कविते भितरी मेघान गायला. धन्यवाद. ह्या कार्यक्रमाक मोग दवरून आयल तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करच्याक हांव विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हांकां विनम्र जावन वेदीर आपयता. प्रथम जावन देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साश्टांग प्रणाम करून कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे मम्माले मुखेलपणारे निर्माण जालेले लोक बरे आशिल्ले कोंकणी लोकांक गेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक विश्व कोंकणी समारोह आनी विश्व कोंकणी पुरस्काराक येवन पाविले. तुमकां सर्वांक नमस्कार आनी मोगाचें स्वागत. तुमकां पुराय गोत असल्या वरी
कोंकणी लोकांगेले कुळार म्हणटाची. गोंय राज्यभास कोंकणी गोंयांत आसा म्हणून सांगच्याक आमकां भारी भरम जाता. भारताचे अत्यंत सान राज्य गोंय जाल्यार सगळे भारताचे हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आसचे राज्य गोंय. आजी कोंकणी भास केवल गोंयांक मात्र सीमित जावन आसा म्हूण लेख म्हूण ना. राज्यभास म्हणल कुडले कोंकणी इज बाउंड्रीलेस म्हणटना चिके फुडें एक 1.5 घंट्याचे 9 10:30 एक वर्च्युअल सेशन कन्सर्न ऑफ NRI कोंकणीस म्हणून तांत हांव एक थोडे वेळ 1 घंटो भाग घेवन आयलो. ऑस्ट्रेलियांतूय कोंकणी एसोसिएशन आसा. ऑस्ट्रेलियाचे जन ते वर्च्युअलांत आयलींची, मिडल ईस्टून आयलेची, लंडनातून आयलेची, USAची कॅलिफोर्निया आनी न्यूयॉर्क असल जाग्यार तुकून आयली म्हणटना म्हाका दिसता कोंकणी इज ए ग्लोबल लँग्वेज. आजी कोंकणी जन खंय खंय आसाची दे देमसेल्स आर द ब्रँड एम्बेसिडर्स फॉर कोंकणी. हें एक आमकां भारी खुशी विचार. कसल म्हळ्यार मेन पुरा गांवांतू तांगेले आमी एक क्वेश्चनर कोण निमगेलें तुमगेल्या गांवांत कोंकणी खातीर कसल करताची म्हणटना थंय एक कोंकणी एसोसिएशन आसा. कोंकणी नाटक असल पुराय कार्यक्रम तांणी साध्यशील म्हणटाक कोण घेवन येता असाची. जाल्यार आज आमकां जावका जाल्यार कसल म्हळ्यार हे पुरा तांगेल्या गांवांत कोण घेवन येता असाची हांकां पुराय एक फूल गंतुचाक एक वाय जावका कशी की तांकां पूर जाणां ಒಟ್ಟು मेळोवन घेवन एक युनिफायड फोर्स आमी करची प्रत्येक एक्शन रायट डायरेक्शनार रायट स्पिरिटार वचका जाल्यार एक युनिफायड फोर्स जावका. त्या दिक्कान मुखावेल दिसांतू विश्व कोंकणी केंद्रान एक खंयचे एक संस्थेन प्रयत्न करून मुखार वच्चे आज अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता. असं हें एक विश्व कोंकणी समारोह करची उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेल्या पुरा जनांक ह्या विशयांत जागृत करून आमगेल्या लोकांक आमी सन्मान करका विंगड खंयचेय संस्थे करता म्हण लेख म्हणना तें तुकून हें विश्व कोंकणी केंद्र कळवलाल सुमार वर्स तुकून हें चलोवन घेवन येता आसा आनी हें 2024 हे कार्यक्रम आज घडटा आसा. प्रथम जावन आज आमगेल्या कार्यक्रमाक मुख्य अतिथी जावन आमगेलो सन्मान कार्यक्रम पुरो चलोवन दिवच्याक मंगळूरू विश्वविद्यालयाचे वायस चान्सलर प्रोफेसर जयराज अमीन तांणी येवन पाविल आसाची तांकां एक फूल दिवन स्वागत करता म्हूण सांगून हांव आमगेल्या संस्थेचे उपाध्यक्ष गिल्बर्ट डिसोजा हांकां हांव मनवी करता. ಜಯರಾಜ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. आजी 7 जन सन्मानित जावचे हें एक अपूर्व घडी. एकल्याकार सांगचें म्हूण जाल्यार तुमी 7 जनांनी येवन हांगा आमकां सन्मान करचें म्हणल्यार बरें जालां. आमी तुमकां सन्मान करचें न्हय कित्याक म्हळ्यार तुमी पुरा तुमगेले एक क्षेत्रांत साधन केलें जन तुमी हांगा येवन विश्व कोंकणीची कीर्ती वाडोवन व्हरताचे कशें म्हळ्यार हांगा सन्मानीत जाले परान तुमी पुरा आमगेले ब्रँड एम्बेसिडर जाल्ल्याची विश्व कोंकणी म्हळ्यार ब्रँड एम्बेसिडर जाल्ल्याची आमगेली जबाबदारी तुमी वांटून घेतल्या वरी जाल्ले ते देखून हांव हे विशय जावन श्री रामानंद रायकर आजी तांकां विमला विपै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान प्राप्त जावचे आसा तांकां हांव हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता आसा. श्री RS भास्कर हांणी कोची तुकून आयल्याची हांकां विमला विपै कविता पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा तुमकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. श्री डॉक्टर प्रकाश पर्यंकर हांकां विमला विपै कोंकणी साहित्य पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार बेंगलूरचे मेटामॉर्फेस फावंडेशनाचे शकुंतला अजित भंडारकार हांकां प्राप्त जाल्लो आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता. श्री जोसेफ क्रास्ता स्नेहालया चॅरिटेबल ट्रस्ट हाजे प्रवर्तक तुमकां हे कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करता. डॉक्टर P दयानंद पै कळवलाल वर्स तुकून डॉक्टर P दयानंद पै हांगेल्या नांवारी तांणी एक 2 प्रशस्ती तांणी अनावन्स केलेले हे 2 वर्स ताजे तें
प्रथम जावन श्रीनिवासराव कासरगोड चिन्ना हांकां रंगश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त जाता आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. श्री रमेश लाड हांकां डॉक्टर पी दयानंद पै कोंकणी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. विविध कोंकणी संस्थेचे अकादमीचे फुडले अध्यक्ष आनी सर्व कोंकणी खातीर काम करतले कोंकणी भाव भयण्यो आजी येवन पाविल्ले आसा. तुमकां सर्व जाणांक आत्मीय जावन स्वागत सांगता आसा. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान विश्व कोंकणी केंद्र चलासून व्हरचे ट्रस्ट आमगे मेगे लोटू काम करतले सर्व ट्रस्टीज आज येवन पाविल्ले आसा. विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यांक ह्या वेळार हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. प्रेस आनी मिडियाचे जन येवन पावल्यांची तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. विश्व कोंकणी केंद्राचे कामांत हात मेळत आसले आमगेले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्टर पी देवदास पै आनी सर्व आमगेले कामेल्यांक हांगा काम करतल्यांक हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. आनी हे कार्यक्रम अर्थपूर्ण जावन चलता आसा कसला म्हळ्यार कोंकणी साधकांक आज आमी सन्मान करून तांगेले उत्तर आमी आयकुचें आसा. देव सगळ्यांक बरें कर म्हूण सांगून मेळयलें हें मुक्ताराबाई वय. आनी कार्यक्रमाचे अवॉर्ड्साक हे अवॉर्ड्स जावच्याक मुख्य कारण तांणी ज्युरी मेंबर्स आयिल्ले आसाची तांकांय हांव आत्मीय स्वागत सांगताची मेगेल स्वागत हांव उत्तर राबयता. धन्यवाद अध्यक्षांक. थोडे पटी आमगेलमध्ये उपस्थित असून थोडे पटी उपस्थित नाशी आमकां सदा काळ उमेद दितची नवे नवे काम करयतचे कर्तव्य परता कडेन आमकां बोट दाखोवन दिग्दर्शन करचें. श्री पी दयानंद पै हांणी एक महादानी हांणी आजी आमगे लोट्टू ऑनलायनारी रिमोट जावन मेळ्ळो परत आमकां शुभ सांगता सती हांगेले एक विडियो मुखेन देखोर न्हू तुमगेल गमन परदे कडेन करा. आज विश्व कोंकणी समारोह 2024 आणि विश्व कोंकणी अवॉर्ड्स 2023 ह्या समारंभाक हांगा येयल्ले सर्व जनांक म्हगेले प्रितीचे नमस्कारू तशीच तुमकां शुभाशीस सांगूंक म्हाका बारी खुशी जाता आसा. आज वर्ल्ड कोंकणी सेंटर मँगलोर आणि कोंकणी लँग्वेज अँड कल्चरल फाउंडेशन हांगेले आनी केल्ले कार्यक्रम आज हांगा मस्तीन सर्वेल्ले आसाची तुमकां पुराय जाणांक पुनरपी हांव शुभाशीस सांगता. आज फेब्रुवारी 11 आयतारू 2 दीस कार्यक्रम हांगा बारी विजृंभणे आयोजन केल्या. ते आयोजन केलेले गुरुवारी हांगाचे आयज प्रेसिडेंट आमगे विश्व कोंकणी सेंटराचे प्रेसिडेंट नंदगोपाल शेनाय आनी तशीच डॉक्टर मोहन पै आनी अन्यतर गण्य व्यक्तीन ओटकून केल्लें आयोजन केल्लें आसा. विमला पै साहित्य पुरस्कार तशीच बस्सी वामन शेनाय सेवा पुरस्कार आनी म्हगेल्या नांवाचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरस्कार हे तिनी समारंभ जावचे आसा. आनी तूं कोणकोण आमगेले राज्याचे खंयचे खंयचे विभाग कोच्ची जावं मंगळूर जावं गोवा जावं आनी इन्नितर प्लेस आशिल्ले साधन केलेले जनांक पुराय जनांक हांगा पळोवन पुरस्कार करता आसा. आमी हें भारी छंद तरी जावो ह्या कार्यक्रमा निमती आमगेले आवय भास कोंकणी भास ताजें मस्त रितीन उद्धार जावो. हें पुरस्कार करचे समारंभा नंतर आतां नाटकोत्सव आसता तांकां चांग कोच्ची धरून मुंड्रा धरून बॉम्बे धरून तशेंच गोवा धरून आयिल्ले नाटक टीम हांगा नाटक प्रदर्शन करताची. हांगा विश्व कोंकणी केंद्रान ती आर्ट कल्चर हेरिटेज कस्टम्स ते पुराय रितीन जावका म्हळ्यार एक उद्देशार आमी हांगा पुराय करचे कार्यक्रम हे सक्सेस जावं. तशीच आतां म्हाका हे कार्यक्रम जाता एक उडगासूचे आमगेले पुर्दोवन एक चेतन दिल्लो बस्ती वामन शेनाय मामो तो आज आमगेलो ना जाल्यार तागेले स्पिरीट आमगेलो उठलो आसा म्हूण लागता वयता म्हळ्यार ताका एक भारी एक आशेसान पुर्दोवन आमगेले एक विश्व कोंकणी संस्था जावका ऑर्डर दिली आनी आज मस्त जनांक बेनिफीट जावका म्हळ्यार त्या खंडिताच्या आजी तागेले सोलाक तागेले मनाक खंडिताची आजी येवच्या पुरो हें काम तान कसं विश केलां की तान कसं रितीन जावका म्हणून की ताचे काही चड रितीन हांगा दत्तच हे कार्यक्रम प्रमाण सांगून आतां ह्या कार्यक्रमाक भारी रितीन सक्सेस जावो
आनी मस्त्यानाक आनी चड प्रचोदन वो सांगून हांव देवाक स्वाम्याक मागता आनी मुखार सुंदर हे विश्व कोंकणी केंद्रातून कसले कार्यक्रम जातकी ते भारतचंद्र रीती जावन पुराय रीती सक्सेस जावं म्हणून प्रार्थना करून आमी दवरून राबयता. दयानंद पै मम्मानं आमगेल खातीर हो शुभ आशिर्वाद दिवन पटयला. आतां आमी कार्यक्रम मुखार सोया. बंधूनो, आतां आमी 2023 सालाचे विश्व कोंकणी पुरस्कार प्रदान करचे कार्यक्रमा कडेन पावलीं. आतां सुरेख 2010 इसवींत विमला वी पै साहित्य पुरस्कार म्हणलेले एक पुरस्कार प्रारंभ केले. त्यानंतर 2011 इसवींत तांतू जीवन सिद्धी सन्मान म्हणलेले एक पुरस्कार मेळ्ळो. मागीर तिन्नीच जावन 2013 विमला वी पै एक कविता कृती पुरस्कार म्हळ्यार तिन्नी पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्रातून प्रति वर्स दिवचे म्हळ्यार निर्धार जालो. त्या प्रमाणे ह्या वर्स जीवन सिद्धी सन्मान म्हळ्यार पुरस्कार आमी सुरेख प्रदान करता आसती. ह्या एक प्रशस्तीक भाजन जालेले श्री रमानंद रायकर हांणी आमगेल मदीं आसा ती. हांणी वेदीर येवन बसका म्हण हांगेल्या निमगून घेता. तशीच आमगेल कार्यकर्त्यां मदीं तूं एक खुर्ची दवरून वेवस्था करका म्हण निमगून घेता. हांकां वेदीर आपोंगेन येवका म्हणून हांव श्री BR भट विश्वस्त विश्व कोंकणी केंद्र हांगे लागीं विनंती करता. श्री रमानंद रायकर. आजी विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हे मेळटसचे श्री रमानंद रायकर हांणी एक कलाकार हांगेल विशयांत परिचय कोण दिवका म्हणून हांव सुचित्रा शेणे हिगे लागीं विनंती करता. जिणेचे 60 वर्स कोंकणी संगीताचे संरक्षण, संभाळ आनी सादरीकरणाक समर्पित केलेले श्री रामानंद रायकर आमगेल देशाचे मानादीक गायक, संगीत निर्देशक आनी गीतकार. मडगांव मेलोडीज मेकर्स हाचो संस्थापक, आकाशवाणीचे आनी मुंबई दूरदर्शनाचो अग्रीम संगीत कलाकार म्हणून नामांकीत. हांणी 35 संगीतात्मक श्रृंखला निर्माण केला. विशेषतर जावन गोंयचे लोकसंगीत आनी लघु संगीताचे बदल. कोंकणी श्रीराम गीताचे रचन केला. गोवा कला अकादमीचो कार्यकारिणी जावन आशिल्ले श्री रामानंद रायकर हांकां मुंबय दूरदर्शन, कोंकणी भाशा मंडल, कलावृंद, कामाक्षी कलावर्धनी, सुरसंगम संगीत, कला आनी संस्कृती मंत्रालय सावन सत्कार आनी अभिनंदन प्राप्त जाला. कर्नाटकी संगीत सभाचे वतीन पद्मभूषण बालमुरली कृष्णान रुप्याळे यादस्तीक दिवन परबी दिला. स्वरचित संगीताचेर हांकां उणा उणे 22 तोखणायेचे पुरस्कार प्राप्त जाला. हातूंत प्रमुख सिंगापूर सरकाराचे इंटरनॅशनल ग्लोबल बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पुरस्कार, नेपाळ राजघराणेचे योग्यताये प्रमाणपत्र, अखिल भारतीय कोंकणी संगीत संमेलनाचे जीवन सिद्धी सन्मान, पंडित जितेंद्र अभिषेकी स्मृती पुरस्कार, संगीत सेवा पुरस्कार, जिजोवित अँटोनियो पिरेरा कोंकणी पुरस्कार, तिरुपती बालाजी पुरस्कार, राष्ट्रीय फावंड्याचे कोंकणी संगीत भूषण पुरस्कार अशी अनेकय आसा. प्रस्तुत श्री रामानंद रायकर हांकां 77 वर्स म्हळ्यार 77 इयर्स जाल्यार तांणी कोंकणी संगीत रचना आनी निर्माणांत व्यस्त आसची. श्री रामानंद रायकर हांकां मेळटस विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान 2024. धन्यवाद. हे
प्रशस्ती हे सन्मान प्रदान करचे खातीर वेदीर येवका म्हणून हांव आमगेले मुखेल सोयरे प्रोफेसर जयराज अमीन ऑनरेबल VC मँगलोर युनिवर्सिटी हांकां आमगेले अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे हांणी आपोवंक येवका तशीच हांगाशी विश्वस्त मंडली सदस्य श्रीमती शकुंतला किणी श्री रमेश नायक श्री विलियम डिसोजा श्री BR भट डॉक्टर किरण बुळकुळे वायस प्रेसिडेंट तशीच वायस प्रेसिडेंट श्री गिल्बर्ट डिसोजा हांणी वेदीर येवन हे सन्मान हांकां पाव कोरका म्हणून घेता. हे पुरस्काराचे भाग काशी बनारसातून आयिल्ले पामारी फुल्लामाळा फलवस्तू फलक आणि रुपयेचे सन्मान. दोन 2023 वर्साचे विमला वी पै साहित्य पुरस्कारांतू विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हे श्री रमानंद रायकर हांकां आमी मस्त मोगनी भरमेरी प्रदान करता सती. धन्यवाद. आमगेले अभिमानाचो हो सन्मान स्वीकार केलेले श्री रमानंद रायकर हांकां अनंत वंदन. हांगेले काम अशी चालू असो हांकां आनी मस्त वेदिरी अशीची गुर्त जावची तशी प्रपंचाद्यंत हांगेल कीर्ती वाडची तशी देव करो म्हणून देवालेक मागताची शांती समाधान आरोग्य दीर्घायुष हांगेल जावो म्हूण देवाले मागता ते. धन्यवाद. आतां हे एक सन्मान स्वीकार केल्ली नंतर म्हळ्यार हे सन्मान हांकां आस म्हूण आमी हांगेला सांगिल्ले नंतर हांगेल मनांत कसले नमुने भावना आयली ती तांणी कशी व्यक्त केली म्हळ्यार ह्या व्हिडिओ मुखेन तुमी पळयात. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता. कारण तांणी तांच्या सर्वोच्च अशा विमला पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कारा खातीर म्हजें नामांकन केलें हाजी म्हाका खूब खोस भोगता. अशें पळोवंक गेल्यार ज्या भुमीक आमी जन्म घेतात ती भुमी आमकां संस्कृती शिकयता, संस्कृती आमकां संस्कार दिता आनी संस्कार आमकां भास शिकयता. आनी जी भास आमकां मेळटा ज्या प्रदेशाची ती भास आमकां जिविताचो मार्ग कसो फुडें व्हरप हें शिकयता. आनी हेंच मूळ ध्येय धरून आमी सगळ्यांनी आमच्या जन्म घेतिल्ल्या मातयेंतल्या भाशेची सेवा करूंक जाय हो सिद्धांत म्हाका मेळ्ळो. ज्या वेळार हांव युवा स्थितींत आशिल्लो त्या वेळार म्हाका एक सिद्धांत मेळ्ळो आनी तो सिद्धांत असो की तो काळ आशिल्लो ओपिनियन पोलाचो. आनी ओपिनियन पोला वेळार सगळे आमचे गोंय म्हालगडे व्हड गोंय पुरूच गोंय स्वतंत्र उरचें, गोंयची अस्मिताय राखून उरची हे खातीर पोटतिडकीन झगडटाले, फुडें वताले. आनी त्या वेळार एक म्हाका याद जाता की गोंय शाहीर उल्हास भुंयाव आनी संगितांतल्यान लोकांची मनां काळजां जागृत केली. आनीक गोंयची अस्मिताय कितें, गोंय स्वतंत्र कित्याक उरपाक जाय ह्या संबंदान ताणें जें पळय एक प्रचार केलो तातूंतल्यानूच म्हाका दिसता की ओपिनियन पोल आमी जिखूंक पावले. आमी तो निर्धार केलो की कोंकणी संगितांतूच हांव फुडें वतलो आनी म्हजें कोंकणी संगीत आनी म्हजी कोंकणी भास राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पावोवपाचो हांवें एक हावेस दवरलो.
आनी त्या नदरेंतल्यान हांवें वास्को राबितो आशिल्ले कारणान थंय एक कलावृंद ही संस्था स्थापन केली आनी त्या संस्थेच्या मार्फत हांवें गोंय राज्या बरोबरच राष्ट्रीय पातळीचेर कार्यक्रम करता आसतना मुंबय दूरदर्शन केंद्राचेर एक कोंकणी कौस्तूभ म्हणून एक सदर चलतालें त्या सदराक हांवें सतत 4 वर्सां कोंकणी संगीत कार्यावळी सादर करून थंय हांवें तोखणाय घेतली, लोकांची तुस्त घेतली. हांव परत एक फावट हो पुरस्कारा खातीर म्हजें नामांकन केल्ले बद्दल विश्व कोंकणी केंद्राचे मंगळूर ह्या केंद्राचे हांव मना काळजांतल्यान परत उपकार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. अशी तांगेले एक भोगणे आमगेल मध्ये सांगून घेतिले आनी आमकां प्रोत्साहन केलेले श्री रमानंद रायकर हांकां वंदन. बंधुनो, आत आमी विमला वी पै साहित्य पुरस्कारांतू विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार म्हणलेले पुरस्कार हस्तांतर करतसती हाका श्री R.S. भास्कर हांणी आमगेल वयर मोग दवरून कार्यक्रमां भाग घेवचे आयलीं ती हांणी वेदीर येवन बसका म्हूण हांगेले निमगून घेता तशीच हांकां बसची वेवस्था करका म्हणून आमगेल कार्यकर्त्यांक सांगता. हांकां वयर आपोवन घेवन येवका म्हणून हांवें डॉक्टर मोहन पै कस्तुरी हांगे लागी विनम्र विनंत करतस आनी या तांगेल संगत वेदीर येवन to make him feel at home. Thank you, Doctor. I now request Srimati Suchitra Yashanai to introduce Mr. Shri R.S. Bhaskar to the august audience. कोच्चीचो प्रसिद्ध कवी, लेखक, अणकार भास्कर रामदास शेट्टी हांणी कोच्ची विश्वविद्यालयाचे निवृत्त कार्यालय अधीक्षक हांणी बरयलेले कवन पंचायतन, चीनू मीनू चानू, युग परिवर्तनाचो यात्री, चैत्र कविता, श्रीराम पट्टाभिषेक, पुस्तक रूपाचे कोंकणी मल्याळ भाषा परिचय, कोंकणी कला अक्षरमाला, माझ्या अजाक एक हस्ती आशिली, दैवदशकम, कोंकणी अणकार केलेले ओ मिझोराम, अस्साम्स ब्रेव हार्ट लचित बापुंकार प्रमुख कृती. 2020चे साहित्य अकादमी प्रशस्ती, साहित्य अकादमी अणकार पुरस्कार, कोंकणी भाषा प्रचार सभा साहित्य पुरस्कार, ताराबाई विष्णू म्हापशेंकर वैश्य भारती पुरस्कार गोवा, विल्फी रबिंबस स्मृती कविता पुरस्कार, सुशीला त्रिविक्रम भट स्मृती पुरस्कार फावो केले. सर्व भाषा कवी संमेलन, उत्तर पूर्व आणि पश्चिमात्य भारतीय भाषा कविगोष्ठींत भाग घेतला. R.S. भास्कर हांक मेळटस विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार 2023. कविता क्षेत्रांतू साहित्य क्षेत्रांतू साधक श्री R.S. भास्कर हांकां आतां आमी विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार हस्तांतर करतसती ताजे खातीर आमगेल मदें आसचे प्रोफेसर जयराज अमीन ऑनरेबल VC मंगळूर युनिवर्सिटी, तशीच आमगेल अध्यक्ष नंदगोपाल शणै, तशीच विश्वस्त मंडळीचे सदस्य आनी उपाध्यक्ष वेदीर येवन हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हूण तांगे लागीं विनंती करता. भारत देशाचे प्रसिद्ध हस्तकला बनारसी वोवन क्लॉथ दॅट इज पामारी आमी आजी ताजी वटूची माळा, फलवस्तू आणि फलक आणि वित्त रूपाचे सन्मान हे आमी श्री R.S. भास्कर
हानी कविता कृती हांगेली विंचून इले दिशेनं हे एक सन्मान विश्व कोंकणी तर्फेन सर्व कोंकणी बांधवांगेले तर्फेन हांकां दितसती आजी ह्या प्रतिष्ठित क्षेत्रांतू विमला विपै विश्व कोंकणी कविताकृती पुरस्कार हे स्वीकार केलेले श्री R.S. भास्कर हांकां हृदयपूर्वक वंदन तुमगेल सकडाल तर्फेन. तर त्यांनी सभेमध्ये बसकाम निमगून घेता तशीच त्यांनी ह्या पुरस्कारा विशयांतू आम्ही सांगिल तेन्ना कशी तांगेले एक भावना त्यांनी व्यक्त केली म्हणाल पळोवया. सगळ्यांक माया मोगाचो नमस्कार. अंदू वर्षाचो श्रीमती विमला विपै विश्व कोंकणी श्रेष्ठ कविता पुरस्कार म्हाका फावो जालो, म्हाका आनंद जालो. कविता खंयच्याय भाशेच्या साहित्यांत म्हत्वाचे प्रकार आसा. श्रीमती विमला पै कुटुंबान हांगेल्या नांवार कविता खातीर असे पुरस्कार स्थापीत करून कोंकणीचे महत्व केला असे सांगपाक जाय. विश्व कोंकणी केंद्रान हो पुरस्कार म्हाका दिवन म्हाका अवॉर्ड केला. सर्गस्त विमला विपै कुटुंबाक विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आनी विश्वस्त मंडळाक आनी परीक्षक मंडळ हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुरस्काराक लागून कोंकणी भाशेची चड सेवा करपाक म्हाका उत्तेजन लागला अशें सांगपाक दिसता. म्हजे जिबेर कोंकणी भास लायिल्ल्या आवयचो, मनांत बरे विचार मांडून दिलेल्या बापायचो आनी काव्या विशीं तान हाडिल्ल्या मम्माचो ह्या वेळार हांव उडगास करता. पुस्तकांत छापून येयलेली म्हजी पयली कविता वाचून रेवे पंडीत हाणें म्हाका एक चिठी बरयली. म्हजी बरपाक तोखणाय करून ही आशिल्ली चिठी. हें वाचून म्हाका आत्मविश्वास आयलो. म्हज्या काव्य प्रवासांत आजून हो आत्मविश्वास हांव सांगात घेता अशें. म्हजी कविता पयली कविता आमच्या ग्रामदेवाचेर जाल्ली. उपरांत हांवें साबार कविता रचिल्ल्यो. विंगड विशयांत हांवें कविता केल्ल्यो. साबार कविता हेर भाशेनी अणकारून येयल्यो. आयरिश भाशेन लेगीत म्हजी कविता अणकारून आयल्या अशें म्हाका सांगपाक आनंद दिसता. काव्य जिवनांत म्हाका खूब शिकूंक मेळ्ळें. देखून हांव माय भाशेची सेवा करूंक पावलो. म्हाका ताची तृप्ती आसा. बरोवप्यांक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हळ्यार फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन जाय हातूंत दुबाव ना. पूण हें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या विश्वासाची निंदा करपाक खातीर आवत जावचें न्हय हाजें म्हजें मत. कोंकणीचो फुडार प्रज्वलीत आसा. भाशेचे उदरगती खातीर जें कितें जाय पुराय आमचे कडेन आसा. पूण नवे पिळगेन मुखार येवचें आनी कोंकणी भास शिकून घेवचें. हांवें भाशेचे उदरगती खातीर पोट तिकडेन वावरचें अशी म्हजी मागणी आसा. परत एक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं. कोंकणी भाशे साहित्या विशयांत तांगेल कळकळी व्यक्त करता ती आमकां उमेद हाडयले श्री R.S. भास्कर हांकां हृदयपूर्वक वंदन करताची मुखार सोया. आतां विमला विपै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार म्हणलेले एक पुरस्कार 2010 इसवेंत तो प्रारंभ केलेलो आसा. हातूंत कोंकणीचे ह्या वरकेचे अत्युत्तम साहित्य तयार केलेले एक व्यक्तीक दिवचे
कार्यक्रम आसा हातूं डॉक्टर प्रकाश परेंकर हांकां हें एक सन्मानो ह्या एक अवॉर्ड ह्या पटी विश्व कोंकणी तर्फेन आमी दिता आसा ती हांगेले समग्र साहित्य निर्माणा खातीर हांणी वेदीर येवन बसका म्हूण हांगेले निमगून घेता. तशीच आमगेले मदें आसचे श्री रमेश नायक हांणी हांकां वेदीर आपोंगेन येवका म्हणून विनंती करता आसा. धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश पारेंकर आणि श्री रमेश नायक. हांव आतां श्रीमती सुचित्रा यशणे हिगे लागीं हांगेल परिचय कोण दिवच्या विनंती करता. श्री डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार हांणी कोंकणी भाशा साहिती तशीच गोंय विद्यापीठाच्यो शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य शाळेच्यो सहयोगी प्राध्यापक आनी वायस डीन हांणी कारबारी कोंकणी दवरणे इगडी बिगडी तिगडी था कोल्यांची नाडेपेन्ना मादय काळजा तल्यान कागदार आमचे आमी वर्सल पुरण हे पुरा पुस्तक बरोवन प्रकाशीत केला. हांणी चित्रकथ बरयलेले लघु चलनचित्र एक थेंबो आशेचो, मोनळ माया, सैम सोबीत नेहा हे आंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सवांत प्रदर्शीत जाला. हांणी रचन केलेले लघु कथा गळ्यांतल्या खुरीस, मोनळ माया, काजरो कोंकणी आनी इतर भाशेंत सिनेमा जावन निर्मीत जाला. देखणी बायको दुसरांची, देह भान, घट इश्टागत इत्याक बाजी बाजार हांगेले इतर अणकारीत कृतयो. हांकां कथा राष्ट्रीय पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडल साहित्य पुरस्कार, भुरग्यांगेले साहित्याक साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार, बाकीबाब बोरकर स्मरणार्थ साहित्य पुरस्कार, गुंडू सीताराम अमोणकर एक्सलन्स अवॉर्ड, पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृती युवा साहित्यकार सन्मान अशे अनेक पुरस्कार मेळ्ळेले आसा. आज श्री डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार हांकां मेळटस विमला विपय विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार 2023. डॉक्टर प्रकाश परेंकार हांकां विमला विपय विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार आतां प्रदान करचे समय आयला. हांव वेदिरी प्रोफेसर जयराज अमीन, एक्टिंग वायस चान्सलर मंगळूर युनिवर्सिटी, विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आनी हांगाचे विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यांक तशीच उपाध्यक्षांक वेदीर आपोवन हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून निमगून घेता आसा. दोन 2023 वर्साचे विमला विपय विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार समग्र साहित्या खातीर डॉक्टर प्रकाश परेंकर हांकां अति अभिमान आनी मोगान आमी प्रदान करता आसा. विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन सर्व कोंकणी उलोवचे समुदाय बंधू बांधवांगेले तर्फेन हे एक सन्मानू हांकां आमी भारी भरमेरी प्रदान करता आसा आयच्या दिसांत. तुमकां गोत असल्या वारी फलक, शालू, फूल, फल आनी वित्त सन्मान हांतू आसा. स्वीकार केलेले डॉक्टर प्रकाश पर्यंकर हांकां अनंतानंत वंदन. कार्यक्रम चलोसून दिलेले विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व माननीय वर्गाक वंदन सांगतची आमी हे कार्यक्रमा नंतर मुखावेलाका वचा. तांतू विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळचे विशयांतू हांगेले उलयले तेन्ना हांगेले भावना कशी आशिल्ली म्हणलें हे व्हिडियोन तो मी पळयतात.
मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो अंदू वर्साचो विमला पै साहित्य पुरस्कार म्हज्या पुरण कादंबरीक फावो जाला. म्हाका खूब आनंद जाता ह्या पुरस्कार ह्या म्हज्या कादंबरीक फावो जाल्ले खातीर. कारण ताका एक मुखेल कारण म्हटल्यार जी कादंबरी एका पुरण शेतीचेर आदारीत आसा ती अशी एक वेगळी पुरण शेती आमच्या सत्तरी वाठारांत आमचे पुरण शेतकार फाटली कितलींशींच वर्सां करताले. आनी एक दुख्खाची गजाल म्हटल्यार 2005 उपरांत जे वसंत बंधारे बांदले आमच्या उपन्हंयेचेर आनी मुखेल जी म्हादय आसा त्या म्हादयचेर, अशें केल्ल्यान ही पुरण शेत उदका पोंदा गेली आनी फाटली 2005 उपरांत ही पुरण शेती करपाची बंद जाली. पण जे लोक सादारण म्हज्या म्हायती प्रमाण जे आमी अभ्यास केला त्या प्रमाण 556 कुटुंबां पुरण शेती कसयताले आनी आपली जिविका जी आसा ती तातूंतल्यान हें करताले, म्हणजे आपलें पोट भरताले. आनी हें जे पुरो परंपरागत साकून जी पुरण शेत करपाची एक पद्दत आसा, कारण ऑर्गेनीक पद्दत जी आसा, जे वाळून येयल्ले जे फातर आसा, कुशारी आसा, रेंव आसा आनी बाकीच्यो गजाली आसा त्यो काडून तळ करून ताजेर ताळे घालून माती मारून शितारी लावन वंय करून शेकड्यांनी लोक पुरण शेती करताले. ताजें पूर्ण जीवन जें आसा तें तातूंत मांडपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणटा ही कादंबरी जी आसा त्या पुरण शेतकारांची जी आसा, कश्टकरी लोकांची आसा, ज्यांच्यांनी कबाड कश्ट केले तांची याद ही पुरण कादंबरी करून दिता. आनी ज्यो आमचे कडेन पारंपारीक पद्दतीन जे बांद बांदताले, न्हंयचेर बांद बांदताले आनी हे बांद बांदून वांयगणी पुरण शेतीक जे उदक हाडटाले, अशे तरेचें सगळें जीवन जें आसा. आनी तातूंत मागीर जी त्या लोकां मदीं जे पुरण शेत बंद जाले उपरांत जे हाल अपेक्षा त्या लोकांक जातात, कारण ते हो जो वाठार जो आसा, सत्तरी वाठार जो आसा, हो वाठार दोंगराळ वाठार आसा, थंय भात शेती मोठ्या प्रमाणांत आमकां जाल्ली पळोवपाक मेळना. तर एका काळाचेर थंय नाचणो, पाकड, वरी अशे तरेची शेतां जाताली. पूण ही पुरण शेती ना जाल्ल्यान जो तांचेर जिल्ली हावळ जी आसा, ते जीवन पद्दतीच सगळी पूर्ण बदलून वता. त्या बदलपी जीवनशैलीचो व बदलत्या जिवनाचो एक असो एक तातूंत आटाप तातूंत आयिल्ल्या कारणान ह्या पूर्ण जीवन ह्या कादंबरींतल्यान उबें करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. मुखेल म्हणल्यार ह्या कादंबरीक खूब म्हत्वाचें पात्र येता तें म्हणल्यार म्हादय. ह्या म्हादय ही एक पात्र जावन गेल्ल्यान आनी एक पर्यावरणाचो तातूंत एक मोठो भाग तातूंत आसा. कारण तेजे उपरांत रेती काडप जी आसा, रेंव काडप आसा आनी एकंदर ताजे उपरांत न्हंय जो प्रवाह आसा तो कशे तरेन लोक प्रवाह बदलता त्या प्रवाहाचें एकंदर चित्रण ह्या कादंबरीन आयिल्लें आसा. ह्या वेळार तुमकां खूब एक म्हत्वाची गजाल सांगपाक जाय म्हटल्यार म्हादयच्या तडीचेर पुरण शेत करपाक हांवें 2 वर्सां हातान घेतिल्लें आसा आनी ताचें काम सुरू आसा. आनी एक 10-15 दिसांनी ह्या पुरणीची रोप लावप जातलें आनी मे म्हयन्यान ताचे म्हणजे लवणी सुरू जातली. म्हणटकच हो एक अनुभव आसा, वेगळो अनुभव, तो हांव अभ्यासकांक, विद्यार्थ्यांक आनी बाकीच्या लोकांक दिवपाक सोदता, जेणे करून पुरण शेत कशे तरेन लोक करताले आनी कशे तरेन ती जाता हाचें फोटो डॉक्युमेंटेशन आनी व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन पूर्ण आमी ह्या वेळाचेर करपाचें आसा. आमगेल खातीर हें उत्तर उलयिल्लें तुमकां हृतपूर्वक वंदन. भाव भयण्यांनो, आतां आमी बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार आय एम सॉरी आमकां एक प्रोत्साहक जावन केन्नाय आमकां हडोड सोप्पन पळोवका म्हणलेलें एक विशय सांगून दिलेले आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे दिग्दर्शक जावन आसचे चिंतक, ज्ञानी आनी दानी TV मोहनदास पै हांणी आतां आमगेल खातीर 2 उतरां सांगता आसा ती कसं म्हणटा ती म्हण पळोवया. आजी आमगेले विश्व कोंकणी समारोह जाता मंगळूरांतू WKC शांतीनगरांतू म्हाका मस्त खुशी जालें. इता म्हळ्यार आमगेले समाजाचे संस्कृती आनी मस्त आमी चर्चा करता ती 7 इव्हेंट्स आसा. नाटक आनी कोंकणी नाटक कोंकणी ड्रामा चर्चा करता ती आमगे समाजाक आमगेले भाशेक मुखार हाडटा जाल्यार आमगे समाजाचे बुद्धिजीवींक पुरा एक कडेन हाडून वर्साक पटी आमगे समाजा मुखार कसं समस्या आसा आमी कशी मुखार वचूका, आमी आमगे चेडवांक आमगे विंगडांक मुखार हाडच्या कसं करका
आनी आमी ओट्टू जावन एक एक्शन प्लॅन करता जाल्यार ते करतना आमी आमगेले समाजाक आमगेले संस्कृती पुरा विंगडा दाखोवका एक अपॉर्च्युनिटी दिवका अनेक म्हळ्यार पल्ले आदी आमगे समाजाचे कोण कोण व्हड बुद्धिजीवी आसा की तांकां पुरा अवॉर्ड्स मेळटा सर त्या खातीर म्हाका मातशी खुशी जाल्ले तुम पुरा बेस्ट विशेस सर आनी तुमी कशें कशें चर्चा पळोवन करता ती म्हणून हांव आयकता थँक्यू व्हेरी मच. दूर असल्यारी आमगेले हे कामा प्रती तांगेले एक अभिमान व्यक्त केलेले श्री TV मोहनदास पै हांकां वंदन सांगता ती आतां कार्यक्रमाचे दोन्ही पावड्याक आमी पावलींची हांतू बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार म्हणलेले एक प्रशस्ती सुरेख प्रदान करचे आसा. अत्युत्तम मानव सेवा कोरून मानवता वादा वैरी आमकां भरोसो हाडचे तसले एक काम केलेले एक दारलो आनी एक बायल मनुशी अशी सेवा पर 2 व्यक्तींक 2014 इसवेंतू एक आमगेले समाजांतुले उत्तम संघटक कोंकणीची आस्ती वामन शेणे बस्ती आनी तांणी सांगून घेतला वरी एक भिक्षुक चक्रवर्ती कोंकणी खातीर मस्त काम केलेले श्री बस्ती वामन शेणे हांगेल नांवारी दिता सती हे अवॉर्डाक ह्या वर्स आमगेल मध्ये आयल्यांची श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकर हांकां हांव वेदीर येवका म्हूण निमगून घेता तशीची हांकां बसची वेवस्था करता तशीची हांगेल एक सेवानिरत एक देशप्रेमी एक मस्त त्याग केलेली ही आमगेली श्रीमती शकुंतला भंडारकर आमगेल मध्ये आसतना तिगेल परिचय सुचित्रा शेणे हांणी कोण दिवका म्हूण निमगून घेतस. श्रीमती शकुंतला भंडारकर शिक्षकी लेखकी आप्त सल्लागार समाजसेवकी मेटमॉर्फिस फाउंडेशनाचे स्थापक निर्देशकी. मेटमॉर्फिस संस्थो भारतीय सशस्त्र दळाचे वीरनारी दिग्गज आनी तांगेल कुटुंबाचो कल्याण आनी काळजी खातीर काम करता. भारतभर लेफ्टनंट कर्नल अजित V भंडारकार शौर्य चक्र स्मरणार्थ पुरस्कार दिवन शाळेंत देशभक्ती रुजवाप करूंक प्रोत्साहीत करता. हांणी दिलेले भारतीय वीर नारी शक्ती सेवा आनी ते मनोभावाक अभिनंदन करपाक हांकां कलशा अवॉर्ड गौरव पुरस्कार GSB साधकी पुरस्कार पॉवर वुमन अवॉर्ड जय जवान जय किसान अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. इन्फोसिस प्रतिष्ठान PES युनिवर्सिटी BMEL हांगाय तांणी सत्कार स्विकारला. शकुंतला भंडारकार हांणी हांगेल घोव लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकार हांगेल स्मरणार्थ बरयलेले द सागा ऑफ ब्रेव हार्ट पुस्तक सिनेमा रुपारी भायर येवन डिफेन्स सर्विसीस हाजे सेवा आनी देशा खातीर सैनिकान केलेले आनी करता आसचे त्याग समर्पणा भाव सेवाचेरी जागृती हाडच्या सफल जाला. हें पुस्तक इतर भाशेंत अणकार जाला आनी सिनेमा इतर भाशेंत आवृत्तीत जाला. श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकार हांक मेळटस बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार 2023. आजी वेदिरसचे श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकर हांकां मस्त प्रीती भरमू आनी मोगान आमी बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार प्रदान करता सती. आमगेल समाजांतू सेवा म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार तिगेल रितीन तीन दाखोवन दिला. तांगेले पती अजित भंडारकर हांगेले चित्र आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रांतू आमकां पळोवच्याक मेळटा. आतां हांकां सन्मान करचे खातीर आमगेल मदें आसचे प्रोफेसर जयराज अमीन वायस चान्सलर मंगळूर युनिवर्सिटी आमगेल अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे आनी उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुळे आनी गिलबर्ट डिसोजा तशीच BR भट रमेश नायक कस्तुरी मोहन पाय शकुंतला आर्किणी विलियम डिसोजा हांणी वेदीर येवन हें चलोवन दिवका म्हूण निमगून घेता. आज आमगेल मध्ये
बस्ती वामन शेणे इले पूत आनी सून येवन पाविल आसाची वामन शेणे मम्माल 2 अवॉर्ड हें आनी मुखावेल दितना दयकोन तुमी एका स्टेजारी येवन भाग घेवका म्हण हांव विनंती करता. श्री माधव शेणै आनी कुटुंबेच्यान वेदीर येवन तांगेले अन्नाले स्मरणार्थ श्री बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार प्रदान करच्यांत आमगेलो टासका म्हणून विनंती करता. माननीय शकुंतला अजित भंडारकर तुमगेल तसली सेवा पर व्यक्ती आमगेल समाजांतू आनी मस्त जायची. तुमगेल तसले देशप्रेमी तुमगेल तसल त्यागी आमगेले समुदायांतू आनिके चड जावती. आमगेल महिला गण सर्व तुमकां पळोवन मस्त विशय सिकोती म्हणलेले एक आशा भावान आमी हे कार्यक्रम आज हांगा चलयला. हांगा 2 पुस्तक आसा ती हांचे बग्गे एक शकू साधारण से वीर नारी तक म्हणलेले हांगेल विशयांत बरयलें हें पुस्तक. तशीच धैर्यशाली योधना साहसगाथे इंग्लीश आनी कन्नडांत मेळटा. ह्या माई सुमार ते घेवन आयल्या. ह्या विशयांत तुमी तिगेला विचार सुवेत विश्व कोंकणी ग्रंथालयाक तांणी हें दान दिलेलें आसा. तुमी थंय घेवन वचूवेत. हे 2 पुस्तक विश्व कोंकणी केंद्रा ग्रंथालयांत आसता. तांणी आमगेल अध्यक्षांक हें हस्तांतर करता आसा. कार्यक्रमांत भाग घेतिले तुमकां सगळ्यांकय अनंत अनंत धन्यवाद. आतां शकुंतला भंडारकर हांणी कसं सांगला म्हण पळोवया. नमस्कार. हांव शकुंतला भंडारकर, लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर शौर्य चक्र पॉस्टमस तांगेल बायल आनी मिगेले म्हाका कशी म्हळ्यार हांगा मँगलोरांत कनेक्शन मिगेल आनो मँगलोरांतूची होड जावन कॅनरा स्कुलांनी शिकून कॅनरा बँका काम करून तांकां हांगा ट्रान्सफर जालें चेन्नईंतू. आनी हांगा हे कोंकणी केंद्र हांव 2 वर्स पशी फुडें हांव आयिल्ली. कशी म्हळ्यार मिगेले बामणाले फोटो वॉल ऑफ फेमांत घालूंक म्हूण सांगून ताजे उद्घाटनाक म्हाका आपयलें तेन्ना हांव हें कोंकणी केंद्र पळयलेलें. हांव मस्त कसं म्हळ्यार सरप्रायज्ड म्हणटा पळय संतोश जावन एक नमुन्याचे इतल चंद एक आमगेल भाशे खातीर म्हणून इतल चंद एक म्युजियम कोरून इतल सकड करतस म्हूण सांगून म्हाका मस्त खुशी जाली. अँड तेन्ना बस्ती वामन मामाक कायनज म्हूण येवचें जायनी आशिल्लें. मी कडेरी मिगेल भावजी मोहन पै भावजी वटू आमी तांकां वचून थंय घरकड वचून भेटी करून मिगेल बूक बरयलेलें आशिल्लें द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट म्हणून मिगेल बामणा बद्दल एक बायोग्राफी आशिल्लें. सो त्या वेळी दिवन तांगेलो आशिर्वाद घेवन हांव आयिल्ली. कडेरी ह्या वर्सा म्हाका मम्माल नांवारी सेवा पुरस्कार म्हणटना हांव मस्त कृतज्ञ जावन हें अवॉर्ड हांव घेतच. बस्ती वामन शेणे मामाल मस्त उडगासो काणू आनी तांणी ह्या कोंकणी भाशेक आनी सकट जनाक एक नमुना मार्गदर्शन करून आतां आमी इतल्यार आसा म्हळ्यार इट इज तांगेल निमित्त म्हणून. आनी म्हाका तांगेल नांवार श्री बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार मेळ्ळेलाक मस्त आय एम व्हेरी हॅपी. आनी कशें म्हळ्यार म्हाका आनीक चड रेस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळा वरी एक आनीक चड काम करक आनीक चड सेव करक म्हणून. सो आतां हांव 30 years हांव टिचींग आनी प्रिंसिपल जावन रिटायर जावन आतां मिगेल संस्थेन हांव मॅटमॉफ्स फावंडेशन म्हणून
इट इज फॉर आर्मी पर्सनल बाय म्हळ्यार अ टीम ऑफ आर्मी पर्सनल आसा हांव ताजे डायरेक्टर जावन काम करून आनी कसं म्हळ्यार आमी मिगल बामणान लावारी लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर शौर्य चक्र तांगेल मेमोरियल अवॉर्ड सकट स्कूल वचून त्या आर्मी बद्दल मस्त हांव एस्पेशली आमगेले सावथांत आनी पुरा आर्मीच्यांनी म्हणून मस्त तांकां तिळवळके ना देखून म्हळ्यार तांकां गोत्त ना म्हळ्यार देखून तांणी कसं लेखता म्हळ्यार आर्मी म्हळ्यार तें आमकां न्ही म्हूण सांगून एक नमुना तांकां भावन थोडे जाणांक आनी आशिल्ल्या त्या सकट त्या इंग्लिशान सांगता पळय वी वॉन्ट टू ब्रेक द मिथ म्हणटा पळय तशी कोर न्हू आर्मी वय एक लायक प्रोफेशन मिलिटरी वय एक लायक प्रोफेशन देश सेवे करूंक आमकां भागी मेळटा आनी इट्स अ वे ऑफ लायफ म्हणटाची म्हणून त्या सकट आमी सान चेडवांक सान प्रायर देखून सांगून आयल्यार मुखार सून तांकां कसं जावका म्हणटना तांकां विंगड प्रोफेशना बद्दल गोत आसता म्हणून तशी हांव स्कुलांनी चमकल्या प्लस मिगेल्या वरीची त्या बॅटल कॅज्युअलिटी म्हणटाची आमी इंग्लिशांनी त्या हुतात्मा म्हळ्यार किल्ड इन एक्शन कोण देशे खातीर तांगेले प्राण समर्पण करता की तांकां तांगेल फॅमिलीक कावन्सिलींग करची की कसं न्ही तांकां पेन्शना बद्दल कसं न्ही प्रॉब्लेमांनी आसल्यार त्याची आमी हेल्प करताची म्हणून तशी आमगेले फुल्ल ऑल इंडियान आमगेले पॅन इंडियान आमगेले ब्रांचीस आनी पुरा आसून पुण्यभूमी आमगेले कर्मभूमी कोड्यालांत येवन म्हाका हें घेवचे हें अवॉर्ड घेतिल्ल्यांक हांव मस्त कृतज्ञ एस्पेशली वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांक हांव मस्त ग्रेटफूल अँड ऑनर्ड म्हणटा पळय आनी कसं म्हळ्यार मिगेले ल्हान अम्मांक मिगेल माय मावांक मिगेल होल फॅमिली मिगेल भावंड मिगेल भायो मिगेल सकड होल फॅमिलीन म्हाका मस्त सपोर्ट दिला म्हाका 2 चेल्ले एकलो आर्मींत आसा आनी एकलो नेवींत आसा सो तशी तांकां तातूंच इंट्रस्ट आशिल्ली म्हणून तांकां हांव तांगेल पॅशन म्हळ्यार तांकां कसं जाय की तें कराची म्हणून त्या प्रोफेशनार तांणी आसाची आतां सकट तुमगेल्या आशिर्वादा खातीर धन्यवाद देव बरें करूं ತಂಗೆಲ್ ಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ತಂಗೆಲ್ 2 ಚೆರಡುವಾಂಕೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಕತೆರಿ ಪೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಲೆ ಧೀಮಂತ ಮಂಗಳೂರ್ಚಿ ಕುಳಾರ್ಚಿ ಧೂವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಹಂಕ ವಂದನ್ करताची धन्यवाद सांगताची मुखार वताती श्री बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार हांतू एक दार्ल व्यक्तीक आमी तशी बायल मनश म्हणलें तशी दार्ल व्यक्तीक एक सन्मान करूं आसा त्या देखून हांतू 2 अवॉर्ड आसता ती ह्यापटी श्री जोसेफ क्रास्टा हांकां हांतू विंचून काडलेलो आसा आमी आंगांतू त्राण आसतना दुड्डू किर्ती सेवा खंयचीय करूं येता जाल्यार ही सेवा करता म्हूण विंचून घेवचें एक व्हड निर्धारू तातूंय अशक्त दुर्बळे जनाले सेव करता म्हणचे एक व्हड सेवा जावन आसा असल सेवा हा परमधर्म हा म्हणलेल्या एक मनस्थिती हानी काम करता ती मानसिक अस्वस्थ हांगेल खातीर हानी मस्त योगदान दिता ती असलें श्री जोसेफ क्रास्टा आमगेल मदें आसा ती हांकां वेदिरी आपोंगेन येवका म्हणून हांव आमगेले उपाध्यक्ष गिल्बर्ट डिसोजा हांगे लागीं विनंती करता हांगेल विशयाचे एक परिचय कोण दिवका म्हणून सुचित्रा शणै हिगे लागीं विनंती करता आसा स्नेहालय हे मानसीक दुयेंती दुर्लक्षित दुःखीत आशिल्ले जाणटे लोकांक जाती धर्म पंथ दर्जो हांचो विचार करनाशी भेद नातिले काळजी करचे घर ह्या संस्थेचो स्थापक आनी प्रवर्तक श्री जोसेफ क्रास्टा हांगेले विश्वासाचो खरेपणाचो मोग काळजी आनी आनंदी संस्थो स्नेहालय प्रारंभ करूंक एक फाटभूंय आसा नुस्त्याची बाजारांत भुकेली दयनीय स्थितींत आसचे एक बायलाक पळोवन श्री जोसेफ क्रास्टाले मन विरगळ्ळें आनी तिका खाण दिवन जेलेल समाधान आनी तृप्ती
अनेकय चड लोकांक सहाय करच्याक आधार जेवच्याक तांक दिले. तशीच जखमी आशिल्ले आनी असहाय निराधार मानसीक दुयेंतींत आशिल्ले लोकांक योग्य लक्ष दिवचे गरज दिसले. ऑगस्ट 26, 2009 सेंट मदर तेरेसाले वाडदिसांत श्री जोसेफ क्रास्टान स्नेहालय प्रारंभ केले आनी अनुक्रमान रस्त्यार आशिल्ले 1000 चेड रुग्णांक उपचार दिले, आश्रय दिले आनी तांगेले कुटुंबांत परतून मागशी वच्चेशी कोरून तांकां नवे जिवीत दिले. आजी स्नेहालय चॅरिटेबल ट्रस्ट दादल्यांक आनी बायलांक प्रत्येक मानसोपचार सामाजीक पुनर्वसती केंद्र, स्नेहालय मन्ना, धर्मार्थ ॲम्ब्युलन्स सेवा, आप्त समालोचन, आपत्कालीन आधार, कोविडाचे वेळारी HIV, ट्रान्सजेंडर, सेक्स वर्कर्स हांकां परिहार, वैद्यकीय शिबिरां करता आनी केला करतरस. एवपी प्रकल्प जावन स्नेहालय डी एडिक्शन सेंटर मुखार हाड व्यसनीक बरे करपाक योजना घाला. अनेक प्रशस्तीक आनी सन्मानाक पात्र जाल्लेले स्नेहालय टॅलंट मिलियन अवॉर्ड आनी केरळा कन्नडा साहित्य परिशदाचे केरळा गडिनाडू कन्नडा राज्योत्सव प्रशस्ती प्रमुख जावन प्राप्त केला. स्नेहालयाचे प्रवर्तक श्री जोसेफ क्रास्टा हांकां मेळटस बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार 2023. धन्यवाद सुचित्रा. श्री जोसेफ क्रास्ता हांगेले किरू परिचय कोण दिलेल्याक. आतां आमी बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार श्री जोसेफ क्रास्टा हांकां दिवचे खातीर आमगेले माननीय वायस चान्सलर प्रोफेसर जयराज अमीन, हांगे विश्व कोंकणी केंद्रा अध्यक्ष नंदगोपाल शेणै, तशीच उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुळे, श्री गिल्बर्ट डिसौजा आनी विश्वस्त मंडली सदस्य BR भट, श्री रमेश नायक आनी श्रीमती शकुंतला किणी आनी विलियम डिसौजा हांगे लगे विनंती करता सर. हांगे लटू वतिका पै वेदीर येवका म्हण निमगून घेता. तशीच माधवण्णा अँड फॅमिली. विश्व कोंकणीच कामांत सक्रिय योगदान दितशे श्रीमती वतिका पै निवेदी रसती. तशीच बस्ती वामन शेणै हांगेल मलगड पुत्र श्री माधव शेणै. ह्या प्रशस्तींतू फलक, शालू, फूल, फलवस्तू आनी वित्त रुपाचे सन्मान आसा. श्री जोसेफ क्रास्टा हांणी आमगेली ही प्रशस्ती स्वीकार केलेल्याक हांकां धन्यवाद सांगतची. हांगेली मानव सेवा देश विदेशाचे जनाक मेळ्ळो. सगळे मानव कोटीक समाज स्नेही जालेले हांगेल काम मस्त समाधान हाडो म्हूण देवाला मागतची धन्यवाद सांगता. फुडली वर्स हे हांगेले एक भावना आमी आयकुया मागीर मुखा वयल्या. पयल्यान पयलें विश्व कोंकणी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्काराक म्हज्या सेवेक लागून तुमी ह्या पुरस्काराक आयके केल्ल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. स्नेहालयाच्या म्हजे तर्फेन आनी आमच्या सगळ्या ट्रस्टींच्या तर्फेन सिबंदी वर्गाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 2006 इसवे पयलें हांव मँगलोर टू बॉम्बे बस ड्रायव्हर जावन आसलो. ताजे नंतर एक ऑटो रिक्षा काण गेली कोडयाळांत. ऑटो रिक्षा काणी घेवन काम करता आसतना एक दीस स्टेट बँका लागीं एक मस्ताच्या मार्केटा लागीं एक बायल मनीस मानसीक अस्वस्थ भुकेन मस्ताचे उदक ताणें पिवचें पळयलें.
त्या वेळास म्हज्या भितर एक ताळो आयकल्लें बरें जालें, हांव बूक केलो म्हाका खावंक दिलें म्हणून. त्या वेळास ऑटो रिक्षा हांवें रावयली आनी लागशिल्ल्या हॉटेलांतलें बरें एक जेवण खाण घेवन त्या भयणीक हांवें दिलें. तिणें फाटी मुखार पळयनासतना अमृको हांसा हांसून तिणें तें जेवण जेवलें. त्या वेळास तिचें तें हांवें देवाक पळयलें. ताच्या नंतर हांवें चिंतलें कितलोय जण मानसीक अस्वस्थ भाऊ भयणी खोड्याळ शहरांत तांणी डस्टबिनांत विसून खावचें हांव पळयतां. तांकां कितेंय तरी करचें, ते सर म्हजेच भाऊ भयणी, तांकां कितेंय तरी करचें म्हणून आलोचन करून म्हज्या दनपरांचें जेवण हांवें त्याग केलो. ताच्या नंतर त्या 100 रुपयांक आमच्या पिरेऱ्या हॉटेलाच्या फाटल्यान अक्कमाचें हॉटेल आसा, थंयसर 7-8 पोती जेवणां मेळटलीं. ती जेवणां घेवन 12 वरां तावन 2 वरां पर्यंत कोण पुरा डस्टबिनान विसून खातात मानसीक अस्वस्थ जाल्ले तांकां हें जेवण दितलो. अशें 1 म्हयनो 2 म्हयने गेले, पळयलें आनी म्हज्या सांगात्यांनी फ्रेंड्सांनी 10 जेवणां 5 जेवणां दिवंक स्टार्ट केली. अशें 35-40 जेवणां विसून काडूंक आनी ह्या 35-40 जेवणां म्हाका वितरण करूंक एक ल्हान इन्स्ट्रुमेंट करून देवान म्हाका विसून काडलें. ताच्या नंतर 2007 चिकुनगुन्या आसलें. चिकुनगुन्या बाधित जावन साबार लोक नॉर्थ कर्नाटक असो येवन फुटपाथांत थंयसर बसून काम करूंक जायना, भिकू मागूंक जायना, कश्टार आसतना तांकां वेनलॉकांत हांवें दाखल करूंक स्टार्ट केलें. हांव एकलो अटेंडर 35-40 पेशंटांक हांव एकलो अटेंडर आसलो. त्या टायमार तांकां चिकित्सा दिवन बरें जाल्ले उपरांत तांकां गांवांक पावयतलो. उपरांत कुणीय नासलेल्यांक तांकां मदर तेरेसा वायट हावसांत दाखल करतलो. अशें 1 वर्स 2 वर्स गेले, आसरे फुल्ल जाले, दाखल करूंक जागो ना. त्याच टायमार देवान म्हाका म्हज्या पप्पाच्या वांट्यात हांव म्हाका 14 lakhs मेळ्ळे. त्या 14 lakhsंत हांव हे पयशे दवरून मागता आसतना म्हाका एक 3 bedroomचें घर काडूंक देवान कृपा दिली तलपाडी लागसर तुमिनाडांत. अशें 2009 ऑगस्ट 26 मदर तेरेसाच्या जल्म दिवसांत दोगा जाणांक मार्गांतले हाडून तांकां बरें तांकां हाडून तांचे कॅस काडून त्या दिसांचे पांय आपूण समर्पण दिवन त्या दीस स्नेहालया म्हणलें मोगाचें घर म्हणलें स्टार्ट केलें. ताच्या उपरांत हांवें गोवन पळोवना. साबार जाणांच्या कुमके वरवीं दाना वरवीं साबार जाणांच्या प्रोत्साहा वरवीं आज विस्तार रितीन स्नेहालया कॅम्पस वाडला आनी तशेंच 350 लोक हांगा संतोशाचे जीवन जियेते आसात. 1080 जाणां तितल्या जाणांक भारताच्या विविध जाग्यांनी तांकां बरें करून फावयला आनी तांच्या घरांत ते संतोशाचे जीवन जियेते आसात. हे मात्र न्हय, वेनलॉक आस्पत्रेंत हर एक दिसा 700 लोकांक दनपारांचे उचित धर्मार्थ जेवण फाटल्या 8 वर्सांत हांव पेशंटाच्या ओट्टूक आसल्या तांच्या बायस्टँडरांक एक दिवचे विसांव थंयसर चलते आसा. हे सगळे जाता दानींच्या एका कृपे वरवीं आनी तांच्या सहकारा वरवीं. आता प्रस्तुत स्नेहालय डिएडिक्शन सेंटर म्हणून एक सेंटर बनते आसा. ते ड्रग एडिक्ट आनी अमल पिवण्याक लागलेल्या साबार भाव भयण्यांक एक बरें एक तांकां डिएडिक्शन करच्याक तांकां तातूंतल्यान मुक्त दिवच्याक एक सेंटर हांव करते आसा. ते सकट दानीच्या सहकारान जाते आसा. मुखल्या दिसांनी देवान फावो केल्यार ऑगस्टान ते उक्तावण आसतलें आनी स्नेहालयाक एक विजीट करा. खंडीत जावन स्नेहालयाक तुमचे विजीट गरज आसा. हांगासर येवन 1-2 घंटे तुमी स्पेंड केल्यार नीज कितें स्नेहालयाचे मिसांव काम तुमकां कळटा. देखून परत्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. विश्व कोंकणी सर्व सदस्यांक अध्यक्षांक हांव परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या दिसांनी हाच्याक वर्ते मिसांव करूंक तुमचो प्रोत्साह सहकार हांव आशेतां. देव बरें करूं. वाहन चालक जावन तांगेल भितरी दया धर्माचे संचालन जावन आजी अन्न मोगू कितलीं जनांक दितची तांगेल हृदय पिटारी आसीन जालेलें आमगेले आयचे श्री जोसेफ क्रास्ता हांकां धन्यवाद सांगता. गेलेल वर्स तुकून दानी डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेले एक नावारी 2 अवॉर्ड दिवचे एक निर्धार घेतिल्लो आसा. तातूंत डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार रंगमंचेरी अद्वितीय साधन केलेले साधकांक ह्यो पुरस्कार प्रदान करचे आसा. आमी ह्या वर्स जनप्रिय व्यक्ती ह्या भागांत रंगकर्मी जावन रंगक्षेत्रारी मस्त काम केलेले कासरगोड चिन्ना हांव श्री श्रीनिवासराव म्हूण हांगेल नांव म्हूण आजी सांगचें कित्याक म्हळ्यार कासरगोड चिन्ना म्हळ्यार सगळ्यांक एक गोत आशिल्लें हांगेल नांव श्री श्रीनिवासराव
हांकां वेदी रापोंक घेवन येवका म्हणून श्रीमती शकुंतला आर्किणी हांगे लगी हांव विनंती करता. हांगेले परिचय कोण दिवका म्हणून सुचित्रा शेणै हिगेले निमगीत. फमाद रंगकर्मी, रंग संशोधक, चलनचित्र नट, निर्देशक, निरूपक, कला संघटक श्रीनिवासराव येस कासरगोड चिन्ना म्हणून चिरपरिचित. हानी कोंकणी, हिंदी, कन्नड, मल्याळ, इंग्लिश, तुळू भाषेंत अनेक नाटक रचन केला आणि तांतू अभिनय दिला. 2 घडी हासून काडी, जॅकपॉट जन्ना, शांतिनिवास, चोर गुरु चंडाल शिष्यू, धर्मम शरणम गच्छामी, गांटी, कर्माधीन हानी अभिनय केलेले कोंकणी नाटक. हानी अनेक नाटक भाषांतर केला. आकाशवाणीचे बी हाय ग्रेड कलाविद. हानी लॉरी वैरी नाटक कोरनू रंगक्षेत्रांतू नवे आविष्कार केला. हांगेल कथा, चित्रकथा, निर्देशनांत फुल्लले उजवाडू कोंकणी सिनेमाक कर्नाटक राज्य उत्तम प्रादेशिक चलनचित्र प्रशस्ती आणि उत्तम निर्देशक राज्य प्रशस्ती फावो जाला. कोंकणी साहित्य आणि संस्कृतीचे वाडोवपाक घर घर कोंकणी अभियान प्रारंभ केलेले श्रेय कासरगोड चिन्नाले. कर्नाटक सरकाराचे कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष जावन असताना कोंकणी साहित्य रथ अभियान, कोंकणी रंग संस्कृती, मृत्तिका शिबिराचे सुरुवात केला. हांक मेळिल्ले अनेक प्रशस्तींत कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, जीवमान साधक पुरस्कार, दक्षिण कन्नडा राज्योत्सव प्रशस्ती, कोंकणी भाषा रत्न, TMA पै अवॉर्ड प्रमुख. आजी श्री कासरगोड चिन्नाक मेळटस डॉक्टर P दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार 2023. चिन्ना म्हळ्यारी कन्नडान भंगर. आमगेले कोंकणी साहित्य रंगक्षेत्राक मेळिल्ले एक भंगर कासरगोड चिन्ना. हांकां विश्व कोंकणी तर्फेन सन्मान कोरका म्हणून आमगेल मदें आसचे प्रोफेसर जयराज अमीन, ऑनरेबल वायस चान्सलर मँगलोर युनिवर्सिटी, आमगेल अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे, तशेंच विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यां दय करून वेदीर येवन हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून गीता. हांगेली बायल श्रीमती अनिता हांणी आमगेल मदें आसा ती. हांगेले फाटीबल सहकारू आनी हांगेल मोगाचें दर्शन दिग्दर्शन कोरून तिणें असले एक व्यक्तींक आमगेल समाजात दिला म्हणले धन्यवाद आमी तिका सांगता आसा ती. हे सन्मानाचे भाग जावन पामारी, माळा, फलक, फल, पुष्प तशीच वित्त रूपाचे सन्मान आमी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन श्री कासरगोड चिन्ना हांकां डॉक्टर P दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार हें दितना दिता आसा ती. ह्यो सन्मान स्वीकार केलेले श्री श्रीनिवास राव हांकां हृतपूर्वक वंदन. तुमगेली रंगक्षेत्राचें काम अशी मुखार सुवो आनीके मस्त गुर्तू सन्मानो तुमकां लाभ जावो म्हणून देवाले मागताची आमी तुमकां धन्यवाद सांगता ती. आतां हें आमी असो एक अवॉर्ड मेळयले तेन्ना तांगेले एक्सप्रेशन्स कशे आशिल्ले पळोवया. सर्वांक नमस्कार. हांव कासरगोड चिन्ना. म्हाका सेंच्युरी दयानंद पै मामाले प्रायोजित रंगश्रेष्ठ पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्र दुखून मेळिल्ले संतोष जाले. कोंकणी
साहित्यिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांतू सुमार 50 वर्ष दुखून जीव खेळायला हवे. उजवाड म्हणलेले कोंकणी सिनेमा प्रप्रथम जावन कोरनू ताका प्रादेशिकाचे बेस्ट सिनेमा म्हणलेले अवॉर्ड स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळा आनी म्हाकाय श्रेष्ठ प्रादेशिक निर्देशक म्हणलेली प्रशस्ती मेळ्ळा. सुमार कोंकणी नाटक विंगड भाशे देखून हांवें तर्जूम करून एक्टिंगय केला, डायरेक्शनय केला आनी स्टेज डिझायनय केला. कितलींय नाटकाक लायटाचे विन्यासय केलेले आसा. कोंकणी क्षेत्रांतू आनी सांस्कृतिक क्षेत्रांतू विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक जाल्लो बस्ती वामन शेणै मामाक हांव मिगेल गांठी म्हणलेले कोंकणी नाटकांत पात्र दिवन ताका एक नट म्हणून तयार केलेले दीस आशिल्लो. ताणें तागेले नेतृत्वारी मिगेले नाटक बरोडांतू प्रदर्शन करच्याक अवकाशय करून दिलेले. विश्व कोंकणी केंद्र सगळेची कोंकणी उलयतल्यांगेले एक शक्ती केंद्र जावका म्हणलेलेची आमगेली आशा. सो हांवें कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष जाल्ले कालगटांत घर घर कोंकणी म्हणलेले एक अभियान प्रारंभ करून असले कोंकणी उलयतले 40 तुकून 50 पंगडांगेल घरकडे वचून थंय उद्दा पिला आनी कोंकणी भाशा कितली श्रेश्ठ जावन आशिल्ली भाशा म्हणून तांकां हांवें माहिती दिला. तशी आत्तां जाल्यार कोंकणी जनांगेला ಒಟ್ಟು कोरनु मणिपालांत एक कोंकणी सांस्कृतिक साहित्यिक संमेलन अभूतपूर्व जावन केल्लें. उडपींतू कोंकणी महिलांगेले एक संमेलन केल्लें. अशीची विंगड विंगड पंगडा लोकां ಒಟ್ಟು कोरून कोंकणी माता म्हूण सांगून एक कार्यक्रम केल्लेलो आसा. त्या निमित्त कोंकणी कार्यक्रम कोणें खंय केल्यार जन येता म्हणलेले आमकां अभिमाना विशय. तीन धर्माचे लोक कोंकणी उलयतांची म्हूण सांगल्यार आमगेली भाशा कितली श्रेश्ठ जावन आसा म्हूण सांगून तुमी मनावर का. आजी 8 परिच्छेदांतू सेर्वनातील भाशा सुमार आसा जाल्यार आमगेली मातृभाशा कोंकणी 8 परिच्छेदांतू सेर्वलेली मात्र आमकां अभिमाना विशय. विश्व कोंकणी केंद्रांतू नंदगोपाल शेणै मामान येतरी आनीकय चड जनांक म्हळ्यार युव जनांगान हे शक्ती केंद्राक येवचे नमुने वेवस्थीत ताणें केल्लें. तागेलें प्रामाणीक जावन आशिल्लें, निश्कल्मश जावन आशिल्लें तागेलें मन हे कोंकणी क्षेत्रांत खंडिताकय गट्टी जावन रपता म्हणलेलो विश्वास म्हाका आसा. कितलींय बुक्स पुरा एक शक्ती केंद्रांत हाण दवरलेलें तसलें काम पुरा नंदगोपाल शेणै, प्रदीप पै मामू अशी पुरा जनान ಒಟ್ಟು कोरून आजी कोंकणी क्षेत्र आनीकय गट्टी जावन कोड्याला राबचे तशें केलां. हे आजी कोंकणी विश्व केंद्रान म्हाका दिलेले हे प्रशस्ती बारी संतोशान स्वीकार करता की ते दुड्डू म्हणलेल्या कारणान न्हय, ताजे भितर आशिल्लो मोगू आनी तांणी दिवचे आशिल्ले ते कृतज्ञता भावारे काम केलेल्या दिवचे गौरव पळय ते संतोशान स्वीकार करका जाता. तसल्यांतू आमी केलेले प्रामाणीक जाल्लेले काम पळोवन आमकां हे गौरव दिला. दयानंद पै मामू हांवें मिगेले सांस्कृतिक रंगांतू खंयचेय एक बूक बरोवप जाल्यार तें नांव सुरवेक बरोवका जाल्लें नांव दयानंद पै मामू. ताका केन्नाय हांव विसरना, तागेलें नांव केन्नाय हांव उडगास करता. तागेले प्रायोजीत जाल्लेले ह्या एक सन्मान हे गौरव हे एक मोगाची काणीक घेवच्याक म्हाका अभिमान आसा म्हूण सांगून वता. नमस्कार. इतले वेळ तांगेल कामांनी तांणी तांगेल कोंकणी अभिमान व्यक्त केलो. आजय तांकां आमी वेदिरी आमगेले एक उतरांनी तांगेले एक अभिमान तांणी व्यक्त केला. तांकां धन्यवाद. कोंकणी जनाक तृणमुलाक पाविलो एक मनीस आसल्यार तो आमगेलो कासरगोड चिन्नमा म्हणून तांगेलो अभिमानी बळग हांगा आसा म्हणून क्लॅप सुमारच्यान तो तुमकां कोण नाशा पुरो घरा घरा तुकून एक विंचून काणू ताणें भायर हाडून तांगेले संघटने भितर घेतला. तशीच घर घर कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी कार्यक्रम जाता जन यानाती म्हूण आमगेले एक बेजार केन्नाय आसता जन यानाती म्हणून घराक वचून तांगेले घरा वचून ताणें कार्यक्रम केलेलो मस्त कडेन केलेलो आसा. ते एक अमोघ कार्यक्रम जावन राबता आजीकय म्हूण येता. आतां ह्या वर्साच्या कडेच जाल्यार बहुमुख्य जालेले एक सन्मान आमगेले मदें आसचे मालगडे साहित्यकार अणकार क्षेत्रांतू मस्त काम केलेले श्री रमेश लाड हांकां डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार म्हळ्यार पुरस्कार दिवच्यांतू हो कार्यक्रम सोंपता. हांकां वेदिरे आपोवंक येवका म्हणून उपाध्यक्षा डॉक्टर किरण बुडकुळे हांगे लागीं विनम्र विनंती करता.
उभय कुशलोपरी जाले नंतर आता हांकां फील एट होम म्हणल्यार भावानी आमी मुखावेले कार्यक्रम मुखार सुया. श्री रमेश लाड हांगेले परिचय को दिवका म्हणून श्रीमती सुचित्रा हिगे लागीं विनंती करता आसा. रमेश लाड कोंकणी गीत, कविता, लघुकथाचे लेखक, शिक्षक आनी अणकार. हांणी कन्नड सावन कोंकणीक अणकार केलेले पुस्तक अशें आसा. ज्ञानपीठ प्रशस्ती पुरस्कृत मास्ती व्यंकटेश अयंगार हांगेले सಣ್ಣ कथेಗಳು, डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांगेल कादंबरी ध्रुवतारेयरू, जयंत कायकिणीले ओपेरा हाऊस, वीरप्प मोಯ್ಲಿಲೆ ತೆಂಬರೆ, ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್ಭಾಗಲೆ ಘಾಚರ್ ಘೋಚರ್, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಇವುಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಚೀನ इतिहास, मोनोग्राफ ऑन कुवेंपू हो एक साहित्य अकादमीचे प्रयोग. तशीची बेंगॉली लेखिका महाश्वेता देवीले 1084 मा कादंबरी कोंकणीक अनुवाद आणि अनेक साहित्य कृतीचे लिप्यंतर आणि शैली रूपांतर केलेले श्रेय हांक वता. श्री रमेश लाड हांक मेळटस डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार 2023. श्री रमेश लाड हांकां डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार हे हस्तांतर करचे खातीर प्रोफेसर जयराज अमीन, एक्टिंग वायस चान्सलर, Mangalore University, and President Sri Nandagopal Shanai and all the trustees. I request all of you to kindly come over the stage. आणि ह्या कार्यक्रमांत तो चलो सोन दिवका म्हणून तुमगे लागीं निमगून घेता. हे आशिल्ले 2023 इसवेचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार प्रदान करचे समारंभ हो श्री रमेश लाड हांकां आमी मस्त माय मोगांनी अभिमानांनी सादर केला. हे स्वीकार केलेले तांकां धन्यवाद. तांकां एक घडी सकयल बसकारोन सहकार करका म्हण निमगून घेता. हांगेले 2 उत्तर आमी कसं आशिल्ले म्हण पळोवया व्हिडिओ मुखेन. विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळे जाळवणदार, ह्या पुरस्कारांक नांवां सुचोवपी सगळे जाणकार लोक हांकां सगळ्याक नमस्कार करता आनी तांणी म्हाका वेंचून काडिल्ले खातीर तांकां धन्यवाद दिता. आमचे रवींद्र बाब केळेकर, मागीर चंद्रकांत बाब केणी, उदय बाब भेंब्रे आनी हेर जायते जाण ते सदांच म्हणटाले की कर्नाटकांत जे लेखक आमचे कोंकणी लोक आसात ते कानडी स्क्रिप्टांत कोंकणी बरयतात आनी तांची शैली मातशी वेगळी. आनी ती कानडी जर हे कळ्ळी भाशा जर कळत आनी ती लिपी कळत जाल्यार खुबशे तांचे साहित्य नागरीक लिपींतल्यान हाडपाक बरो चान्स आसा आनी तें हाडपाक जाय. त्या खातीर तातूंतल्यान कोंकणीचो हे आनी इल्लो घट जातलो, घटमूट जातलो कोंकणीची स्थिती. ती हें म्हज्या मनांत सतत आशिल्लें आनी हांव कसो तरी प्रयत्न करतालो कानडी शिकतलो म्हणून. पूण मागीर एक संद म्हाका चलून आयली आपशींच. ती संद कशी
तर शिक्षकां खातीर वेगवेगळ्यो भासो शिकोवपाची वेगवेगळी केंद्रां आसा. तर दक्षिणेच्यो भाशा शिकोवपाची एक मैसुराक केंद्र आसा मानस गंगोत्री ह्या मैसूर युनिवर्सिटीच्या प्रिमायसिसा मदीं. ताजे बद्दल एक सर्क्युलर आमच्या स्कुलाक आयिल्लें हेडमास्टर मास्तरान तें दाखयलें आनी रोखडेंच म्हजें मन जालें की तो कोर्स करचो आनी 10 म्हयन्याचो कोर्स करपाक हांव मैसुराक 82-83 वर्सां गेलो. थंय बरे तरेन हें शिक्षण कन्नडाचें जालें आनी एक मनात ठरयलें हांवें की ही आतां कानडी म्हाका जमत आयल्या तिचो आनी अभ्यास जावपा जाय जाल्यार कानडींतलीं पुस्तकां किंवा कथा हांचे बी अणकार जावपाक जाय आनी त्या नदरेन हांव प्रयत्न करीत रावलो आनी तातूंतल्यान ह्यो कांय कथा त्यो पयलीं हांवें आमच्या गोंयच्या कुळागर जाग मागीर बिंब सुनापरान हातूंत भितर धाडून त्यो अश्यो उजवाडा आयल्यो. तरेन जी भाशा हांवें शिकून घेतिल्ली त्या भाशेचो कळत नकळत म्हजे कडल्यान बरो उपयोग जालो आनी कोंकणीच्या ह्या वाडी भितर म्हजो इल्लोसो प्रयत्न तातूंत पडलो ह्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. आनी हें जें विश्व कोंकणी केंद्र आसा तांणी हो पी दयानंद पै हांच्या नांवान जो पुरस्कार दितात त्या खातीर म्हाका वेंचून काडिल्ले खातीर सगळे जाळवणदार आनी सल्लागार हांकां हांव धन्यवाद दितां. आनी कोंकणी खातीर सदांच जी संद येतली त्या संदीचो हांव फायदो घेतलो आनी कोंकणीचो वावर करीत रावतलो अशें आयच्या ह्या खिणाक हांव सांगूंक सोदतां. दयानंद पाय विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार स्वीकार करून आमकां हे उमेदीचें उतर तुमगेलो अनुभव आमगेलो सांगिल्ले श्री रमेश लाड हांकां वंदन करता ते. अध्यक्षीय भाषण ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಭಾನುವಾರದ ದಿನವಾದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected Sri Nandagopal Shanai, President, office bearers, all other office bearers of the World Konkani Center and also the Konkani Boss and Sanskrit Pratishthan, ladies and gentlemen, and all my dear Konkani friends who have joined online today this program. Now this gives me a great pleasure to be here on this occasion, because this is a very well neatly organized kind of program in a beautiful hall. I'm actually visiting this center for the first time, and I understand this building is actually the culmination of aspirations of so many people, starting from Basti Vaman Shanai to so many other people. And I'm also happy that the present office bearers are actually doing a very noble work
of giving a shape to the aspirations of many Konkani speaking people here. Now this is a very different kind of an occasion because this is a program that is actually related to a linguistic community. Now as I understand, Konkanis have their own contribution to the nation and also to the society. As Nandgopal Shanai in his inaugural remark has stated that today Konkani is actually a global language. People all over the world speak actually Konkani. So Konkani presence is there all over the world. But predominantly, of course, we say that this Konkani is actually spoken by the people who are in the Konkan region. But then, we all know, starting from Mumbai to say Ratnagiri to say almost to Cochin, this language is a very predominant language. And then if you look at the contribution to the Konkan belt, I don't think anybody can actually ignore, even at a fraction of a second, the contribution that is made by the Konkani community. Whether it's an industry, whether it's a service sector, whether it's art, theatre, name any field, I think the Konkani presence is very, very visible. And this is a great kind of thing that is something that has to be appreciated here. Now, as I understand again, Konkani is also spoken by different communities. So there are Hindus, there are Muslims, there are also Christians who are actually speaking Konkani. So what actually unites them is actually the language. As I understand, again, there are about 40 dialects spoken by the people within the Konkani community. But the difference probably, between all these dialects is very, very minimal. So that means, about 95% of the language spoken by one group could be understood by the Konkanis of other group. So the difference is actually very minimal. And I'm happy that, this particular center has actually, tried to bring all these Konkani speaking people under one umbrella and to actually give them a sort of an identity, a shared feeling. What better work could be done by this center than recognizing the talents and the services of these community members. So this particular center has actually doing a very honorable kind of work, recognizing the people who have contributed significantly to the society. And when I look at the the recipients today, I see the people actually coming from the art, from the literature, from this translation, from the theatre, and also social service and the national service. So I must actually congratulate even the juries also, for selecting such a, wonderful team of, these things. Because when we actually, go to, whenever I go to, any, ceremonies, which actually honor certain achievers, I see the achievers belonging to a particular category. Whereas here, this center has actually has recognized the achievers from all sides. Not only the achievers, the contributors in a way, to all the fields of life. So there are people who have contributed to even, patriotism, things of this kind. This is something that is really great. And I'm happy that this center has actually been doing excellent work. Now, any linguistic group would be always happy about its own identity. But then identity cannot actually be created on its own. So you need actually a group kind of work. And this center has actually brought the people from all religion, from all caste, from all areas, including the Goa, and then actually try to develop a feeling of oneness among them. Now this is something that's extremely important because for the future of this community, this feeling of oneness is extremely important. Because many of, if you look at many of the communities in Dakshina Kannada, they all actually speak one language. They all actually share certain common practices, including the religious practices, worship and all these kind of things. But then we also see many of them actually living in a sort of ghettoization. The small community, limited to their own small world and with a very limited interactions with the outside community. Whereas an exception to that is probably this community, which is actually trying to actually reach out to the global level and to bring everybody under one platform and say that we are all actually Konkanis and we should be proud of our identity, our language, our culture and things of this kind.
So Konkanis have all kind of things. They have probably their own cuisines also. They have their own food habits, their own ways of worship. But in spite of that, crossing over all that differences, this community has actually been able to make a very significant contribution, by identifying itself with the language and saying that, okay, we are there, somewhere. So I am sure that this community would continue to make its own services, contribution to the nation and also to the society, and then help others in the progress also. So I must congratulate all the award winners today, and the prize winners or award winners for their for winning this kind of for getting this honor. But at the same time, I also know that none of these people have actually worked for the awards. They have all actually worked because they actually take self-satisfaction in their work. So it is that satisfaction that has actually made them to contribute or to achieve this or to reach this level. But at the same time, it is also the duty of us to see that those talents, those services are recognized. And probably this is what actually the World Konkani Center is actually doing. It's actually for the sake of society, these achievers are being actually honored. It's not for the sake of those achievers. Achievers don't achieve anything. Achievers don't expect anything. They sincerely work in the field that they think actually is important and the area that they think is interesting. But sometimes when they become achievers, it is also the duty of the society to recognize that talent and to honor them appropriately. And this kind of thing would also motivate the others also to work and to contribute significantly to the society's development. So congratulating again the World Konkani Center for doing this wonderful program and also wonderful recognizing the talents and services. I again thank the organizers for giving me this opportunity. Wish you all the best. I hope many such programs would actually follow and many contribution to the language would be recognized in the days to come. Good luck. Thank you, respected sir, for your good words about the contributions of Konkanis to the community and the beauty of our language and the works of Vishwa Konkani Kendra. Thank you, sir. आता आमी हे प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम हांगा संपयला जाल्यारय हाजे उद्गासा खातीर आमी एक फोटो सेशन करता म्हणलेकला कार्यक्रम फोटो सेशन जाले नंतर थोडी हेची मुखार सुचे आसा तुमी वशिले कडेन तुकून उठोवच्या नजे सभांत आशिल्ल्यान सगळ्यांनी तांगेल तांगेल क्षेत्रांत ऋषी भावान काम करून साधन केलेले एक सप्त ऋषी मंडल हांगत निर्माण जाला आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे तारा वर्चस्व वाडोवचे खातीर हे सप्त ऋषी मंडल म्हळ्यार आयचे हे सन्मानीत लोकांनी वेदीर येवन हे फोटो कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हण हांगेले विनंती करता हांकां विश्वस्त मंडलीच्यान आपोवन घेवन येवन वेदीर बसकारोवका तशीच I request Professor Jairaj Amin to also join for the photo session. Jury members family
फोटो येस फोटो येस आर्टिस्टांक उमेद आयला मागीर कोणाच्या नेरा बोच्यो जायना तर बँड वाजपाच्यांक उमेद आयला मागीर जालें तशें हांव न्हू बँड वचपारी एक फोटो जाला आतां निर्णायक मंडळी सदस्यांनी वेदीर येवका आनी एक बँड वचपारी तशीच आमगेले सर्व मान्यस्त ज्युरीस निर्णायक मंडळी सदस्यांनी वेदीर येवन आजी आमी सन्मानीत केलेल्या आमगेल्या साधकांक ओट्टू एक फोटो काडचे खातीर तुमकांय वेदीर आपयतस ती काली आनी आजी विश्व कोंकणी समारोह चलतस ताजे भाग जालेलेची ह्या विश्व कोंकणी अवॉर्ड सेरेमनी आजी दनपारा दोनी सेशन्स जावचे आसा ती तांतू 1:45 to 2:45 कोंकणी एज्युकेशन इन स्कूल्स म्हणलेले कार्यक्रम तशीची 2:45 to 4 कोंकणी पोएट्री ऑफ 21st सेंचुरी म्हणलेले कार्यक्रम चलता सुरे कार्यक्रमाक मॉडरेटर जावन डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय हांणी आसता ती आनी दोन्ही कार्यक्रमाक श्री गोकुलदास प्रभू अत्तवेदी रयले ती हांणी मॉडरेटर जावन आसता ती तुमी सर्वांनी आज जावचे सर्व कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हण विनंती करता ज्युरीन तुले श्री जॉन पेरमनूर हांणी वेदीर येवका मुरलीधर शेणै हांणी आसल्यार वेदीर येवका म्हण निमगून घेता वाजप्पा वन स्मॉल आजी हंग सन्मानित जलल महनी आंगले घरातुकून कुटुंबेचे सदस्य आयिल्ले आसा ती तांणी वेदीर येवन हे फोटोन तूं भाग घेवका म्हण निमगून घेतास वय तुमगेले ओटो आयिल्ले कोणी दोस्त इश्टमित्र आनी वेदीर येवन हे घडी उडगास करचे खातीर हे फोटोन भाग घेवका म्हण निमगून घेता जाता
बायल आयल बळते अनित माई येस आज संजेरी आवसू आनंदाचो पावसू म्हणलेलें एक कोंकणी नाटक कला संगम मुंबई हांणी खेळ दाखयत आसा ती हें TV रमण पाय हॉल कोडियालबैल मंगळूर हांगा चलता संजेरी 4 गंटे नंतर कापी त्या नंतर नाटक तशीच अनेक नाटक आजी एकलो अन्नेकलो रंगचिन्नारी श्री कासरगोड चिन्ना हांगेले एक संस्थो तांगेल मुखेन थंय खेळत आसा ती आतां बंधुनो 1 मिनिट तुमी सगळ्यांनी सेटल जावका तुमगेले जाग्यार बसका कार्यक्रम जाल्लो ना आनी के थोडे वरला थोडो जाल्यार बहुमुख्य जालेलो कार्यक्रम आत्ता चलता दय दवर न्हू तुमी बैसून व्यवधानारी हांतू भाग घेवका हें जाल्ले नंतर तांकां शुची रुची जालेले रांदप जेवणां तुमकां राखतस तशें देखून खंयची उद्वेग करकर नातिले कार्यक्रम सगळो जावची तशी सहकार दिवका म्हण निमगून घेता आतां कार्यक्रमा कोणे भाग कडे भागू तांतू वंदनार्पण हांगाचे विश्व कोंकणी केंद्राचे मुख्य आडळिताधिकारी डॉक्टर B देवदास पै हांणी वंदनार्पण करता ते आमगेले समाजांत दोन विभाजन पळयता आमी एक कडेन तांणी निर्मापक आसताची ते साहित्य जावो आमगेले सेवा विभाग जावो कला विभाग जावो हांगा काम करून तांणी निर्माण साहित्य कृती निर्माण करताची नाटक निर्माण करताची सिनेमा निर्माण करताची आनी हें करून समाजा कडेन दितात आमी पुरो वरलेली आस्वादक जावन आसाची आमी सिनेमा पळयताची बूक वाचताची सेवा घेताची सेवा संस्थेन दिले सेवाय घेताची असल एक सुंदर व्यवस्था आमगेल्या समाजा मध्य आसा हांकां सगळ्यांक ಒಟ್ಟು घालून आज आमी हे पुरस्कार समारंभाचे एक विशेष म्हळ्यार हांकां दोन भागाचे ಒಟ್ಟು घालून आमी संतोष पावचे तसले एक विजृंभणेचे कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्रान आज कोर्न दाखयला CA नंदगोपाल शेणे हांगेले अध्यक्षपणारी सगळे प्रतिष्ठानाचे विश्वस्तांनी ಒಟ್ಟು मेळून हे एक सुंदर कार्यक्रम आमगेले मुखार दवरला हांव प्रप्रथम जावन हे संस्थेक धन्यवाद म्हणटा आसा तशी असल एक 7 जनांक गौरवपूर्ण जावन पुरस्कार दिवच्याक आमकां एक फावीक व्यक्ती जाय आशिल्लो तसलो एक व्यक्ती आमगेले मंगळूर विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हळ्यार वायस चान्सलर ऑफ मँगलोर युनिवर्सिटी आमगेले मुखार आयला आनी ताणें कितले एक सुंदर उत्तर आमकां सांगलां हें आमकां मस्त एक खुशी दिवचें सर निमगे ಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. आज आमगेले हे सभेन तो 7 जणांक आमी सन्मान केला. कोंकणींतले जाणटेली संगीत कलाविद आनी केन्नाय उर्बे बरीत आसचे, चैतन्यपूर्ण जावन आमगेल्या सगळ्या लागीं बरसून आसचे रामानंद रायकर हांणी गोंयांत रावून हांगा येवन आमगेलो आतिथ्य घेवन आमगेलो पुरस्कार घेतला. हांकां सगळ्या तर्फेन हांव हृत्पूर्वक धन्यवाद म्हणटा, दिनवासता. तशीच आमगेले कविता कृती पुरस्कार हे एक कृतीक RS भास्कर चैत्र कविता म्हणले एक बुकाक त्यांनी एक ज्येष्ठ बरोवपी आनी सरळ व्यक्तित्व आनी त्यांनी सगळ्या कडेन बरसताची तांगेले एक व्यक्तित्वाक आमी मान करून आज तांकां सन्मान केला. त्यांनी केरळा दाखून हांगा येवन आमगेले हे पुरस्कार घेतला. तांकांय धन्यवाद. तशीच आमगेले मदें तो पुरण म्हणलेले एक श्रेष्ठ साहित्य कृती बरोवन आनी बारी विंगड विंगड जबाबदारी कामार आसाची त्यांनी वायस डीन जावन आसा गोवा युनिवर्सिटींत आनी एक प्राचार्य आनी पर्यावरणाचे एक झुजोवपी आनी लोकवेद तज्ञ असले वेगवेगळे क्षेत्रांत काम करून आसचे आमगेले मदीं आसचे प्रोफेसर प्रकाश पर्यनकर हांकांय हांव दिनवासता. आनी मुखार हे सगळे आमकां एक पुरस्कार दिवच्याक तांक दिल्ले TV मोहनदास पै हांकांय हांगेले आमी उडगास कोरता आनी तांगेले मातृश्री विमला पै हांगेले आमी उडगास करचे अगत्य आसा. तशी बस्ती वामन शेणै हांगेले एक उडगास करून तांगेले नांवार घेवची सेवा पुरस्कार आज मेटामॉर्फ्स फावंडेशनाचे नारी शक्ती हे एक सेवा राष्ट्रमट्टांत दिल्ले शकुंतला अजीत भंडारकर हांणी आमगेले मुखार आसाचे हांकांय हांव हृत्पूर्वक धन्यवाद म्हणटा. तशीच निर्गतीक लोकांक जिणेंतलो तिरस्कार जाल्ले लोकांक तांची सेवा करची एक विशिश्ट काम स्नेहालय करता. हाजे तर्फेन जोसेफ क्रास्ता आमगेले आज पुरस्कार स्वीकार केला. हांकांय हांव दिनवासता. तशें आमगेले मदें तो रंगभूंय म्हणल्यार कासरगोडची ना, कासरगोडची म्हणल्यार रंगभूंय. तशी तांगेले सेवा क्षेत्र मस्त विस्तार कोंकणी, तुळू आनी कन्नड सगळे भाशेंत आसा. त्यांनी आमगेले एक मोग दवरून हांगा येवन हे एक आमगेलो पुरस्कार स्वीकार केला. तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा आसा. तशीच रमेश लाड त्यांनी कितें काम करता म्हणून तांकां आमी उडास करचे तितले एक सिंपल व्यक्तित्व तांगेलें. त्यांनी आज आमगेले मदें एक पुरस्कार घेवन त्यांनी गोंयांत दाखोवन येयल्याची तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा आसा. तशी आमगेले प्रेसिडेंट CA नंदगोपाल शेणै आनी तांगेले धर्मपत्नी हांगा येवन आमकां संतोष दिला आनी तांणी सगळे विशयार तांगेल्या विशयांनी मुखार सांगता हांव. तशी वायस प्रेसिडेंट जावन आमगेले कुडपी जगदीश शेणै, गिल्बर्ट डिसोजा आनी डॉक्टर किरण बोडकुले हांणी तांगेले पात्र निर्वहिसिला. तशीच सेक्रेटरी CA गिरीधर कामत, ट्रेजरर BR भट आनी प्रतिश्ठानाचे ट्रस्टी आमगेले संगाताजी डॉक्टर मोहन पै, रमेश नायक, शकुंतला किणे, विलियम डिसोजा हांणी पुरायल्याची आमकां सगळ्यांक संतोष दिला. तशीच आमगेले परीक्षक मंडळ म्हळ्यार ज्युरी हांतू काम केल्ले हांचे आमगेले ट्रस्टी न्हय अशें आसचे CD कामत, उदय बेंब्रे, श्यामला शेणै, प्रदीप पै, गोकुलदास प्रभू, मुरलीधर शेणै, जॉन पेरमणूर हांकांय हांव दिनवासता. तशी आमगेले सगळे बातमीक प्रकट केले खबरेपत्रां, TV माध्यमां, सगळे पत्रकारीत प्रसार माध्यमाक हांकां सर्वांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आमगेले पुरस्कार घेतिल्ले घरांचे आनी तांगेले फ्रेंड्स आयिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशी आमगेले हे कार्यक्रम निर्वहण केल्ले
स्मिता शेणे आणि सुचित्रा शेणे यांनी बरे तरान केला. हांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. तशी आमगेलें डिजिटल प्रोफेशनल जावन अन्नो मंगळूर हांणी बारी बरें काम केलां. तशी आमकां जेवणाची वेवस्था केल्ले कामत कॅटरर्स हांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा आसा. तशी आमगेलें हॉटेल लक्ष्मी सिटी सायड हांकां एकोमोडेशन बरे तरान तांणी केलां, तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. तशी SNP ट्रॅव्हल्स दीपक शेणे हांकां वंदना कामत हांणी DTP कामां बरे तरान करून दिलां. तशी मंजू पाल हांगेलें एक पात्र हें सगळें तांणी इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे मस्त काम करून दिलां. तशी आमगेले स्टुडियोचे भितर आसचे विघ्नेश बारी सायलेंट जावन ताणें बारी कामां कितली की एक म्हयना दाखोवन हें काम केलां. तशी आमगेले ऑफिस स्टाफ लक्ष्मी आनी जिविता एकावंट्साचे हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशी हॉस्टेल ब्लॉकांतू आमकां रांदप केल्ले गणेश नायक एंड टीम हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशी आमगेले सर्वीस स्टाफ लीला, बिंदू, नळिनी, गीता हांणी पुरा हें एक सुंदर कार्यक्रमाक तांगेलें एक कॉन्ट्रिब्युशन केलां. आतां आमी प्रधान जावन आमगेलें प्रेसिडेंट CA नंदगोपाल शेणे हांगेले विचार हांव वपास हे कळा सांगता आसा. हांणी तनु मन धन दिवन भविश्य 2-3 म्हयने दाखोवन हाका तो कितले एक म्हळ्यार एक 10-25 सभा केल्ल्या आनी नट्स अँड बोल्ट्स लेवलाकय वता. कोणेय थोडे आमगेले मदीं तूं एक डोनर्स आसता तांणी दूड दिता आनी तुमी करा कार्यक्रम म्हण. तशें न्ही, हांव दुड्डूय घालता ताजे फाटल्यान काम ते जाल्ला की ना की क्रम प्रकार जाल्ला की ना की म्हणून आनी तागेले सगळे देवगिरी संस्थेचे स्टाफ वाहन सौलभ्य दिल्लेले आसा आमकां. आनी एकलो स्टाफ अनिल म्हणून केन्नाय आमगेलो 2 म्हयने दाखोवन तो सगळी हाड वरी काम करता आसा. तशीच तागेले सगळे शक्ती ताणे दिला. ह्या संदर्भार आमी सगळ्यांनी एक स्वानंदाचो एक घोश घालचे म्हळ्यार आमगेले इंग्लिशांत आमी स्टँडींग ओवेशन म्हणटाची. हें एक आमी सगळ्यांनी उबे राबून 1 मिनट ताका एक ताळयांनी व्हड जोरान ताळयांनी ताका एक धन्यवाद म्हणया. आनी बारी चंद आमकां आवाज दिल्ले दुर्गा चेंडेबळग बंटकल हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटाची. आनी कोणाकय सोण गेल्यार क्षम करया. सगळ्यांक व्हरलेल्यांकय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाची म्हगेलें 2 उत्तर राबयता. आतां जेवणाचे वेवस्था आसा देखून सगळ्यांनी भोजन स्विकार करून वचूं का म्हणून सगळ्यांकय विनंती करता आसा. देव बरें करूं. वय दनपार नंतर उपास परत्यान दोन सत्र आसा. एक शाळेंत कोंकणी ह्या विशयार आसता. दुसरें पोएट्री ऑफ 21st सेंचुरी कोंकणी पोएट्री ऑफ 21st सेंचुरी 2 सत्र आसता. देखून मागीर नाटकोत्सवांतूय सगळ्यांनी भाग घेवंक म्हणून विनंती.